आणि महिमा आराधन तुका सुम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी आणि महिमा आराधन तुका सुम्या आसलो देव कोण तुझे लिपो मनशा कुडके आयलो पाताक मातयेक सांडून मुनीसावन जियेलो मनशाक तुवें सांगत तुजो दिनच्याक सदां दिलो आणि महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी आणि महिमा आराधन तुका सुम्या निमाण्या त्या जेवणा मोगामंदा हांवें दिलो सेवेन जिवी सरो आशिसाचे दुले उडो वाइन मास्रगत तुझे कुडी बदलो मुझा उगडास घरात म्हणून सोम्या तुवें शिसाक आदेश दिलो आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या सर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या.
हालेलुया हालेलुया अरकान सम्या उदार सम्या महिमा सम्या वंदन सम्या स्तुति सम्या जय जय सम्या हालेलुया 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 thank you Jesus we praise you Jesus glorify you Jesus adore you Jesus hallelujah 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 yeswe आराधना yeswe वंदन yeswe स्तोत्र yeswe महिमा yeswe वंदन hallelujah 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 सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितले मोगा पात्र तुझे निवासस्थान सर्वेस्पराची आंगणा पळोवंक म्हजो आत्मो अत्रेकता म्हजें काळीज आनी म्हजी कूड जिव्या देवाक उल्हासान गायता गिरबजांक मेळटा लेकून बिडार आनी पाकोळ्यांक आपली पिलां दवरूंक गोटेर तुझ्या वेदी लागीं सर्वेस्परा दळबारांच्या म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा निरंतर तुजी स्तुती करून तुझ्या घरांत रावतात ती बागी जांकां तुजो आदार मेळटा आनी जी आपलें काळीज यात्रेचेर दवरतात ती बागी सडत सडत वेता ते सक्तीन ती मुखार वेतात दळबारांच्या सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयक जाकोबाच्या देवा म्हाका कान दी देवा आमचे डालीचेर नदर घाल तुझ्या अभिषिक्ताचे मुखामळ पळय तुझ्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास चड बरो नसत्यांच्या तांब्यांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचें चड बरें कित्याक सर्वेस्पर देव आमचो सूर्यो कृपा आनी महिमा तो दिता प्रामाणीकपणान चलतल्यांक सर्वेस्पर आपली देणी दिवंक इन्कार करचो ना दळबारांच्या सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तो मनीस बागी जेजू मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसा ह्या सकाळींच्या वेळा तस सोम्याचो सांगात सोदून तस सोम्याक पळोवची आशा घेवन तस सोम्या लागीं उलोवंक आमची मागणी इरादे ताचे मुखार भेटोवंक तो दिता तें समाधान दादोसकाय आमची कन्न घेवंक ह्या पुनशेतान सोम्याच्या पांयांतळी आमी सांगाता जमल्या ह्या घडये आमच्या समरसच्या जेजूतें आमची दिस्त आमी दवरया ताका आमी पळोवया ताचे ती आमचे समर्पण करूंक प्रयत्न करया ताचे हजरपण ह्या घडये ह्या जाग्यार आमचे मदें आमी भोगचे प्रयत्न आमी करया आमच्या काळजांत तावन ताची स्तुती करया आमची जबाब जावन दी आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या तारोका आमी तुका आराधन करता जेजू मोगा सागोरा आमी तुका आराधन करता जेजू देवाच्या पुता आमी तुका आराधन करता जेजू जिविताच्या वुंड्या आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या मेस्त्री आनी सोमी आमी तुका आराधन करता जेजू व्हड काकुळदारा आमी तुका आराधन करता जेजू कुरपेच्या भंडाऱ्या आमी तुका आराधन करता जेजू सर्वांच्या बुजवणे आमी तुका आराधन करता जेजू सर्गींच्या दारा आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या राखणदारा आमी तुका आराधन करता जेजू पातक्यांच्या इष्टा आराधन आमी तुका आराधन जेजू अल्फा आनी ओमेगा आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या बरवोशा आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या बऱ्या गोवल्या आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या बाचावे आमी तुका आराधन करता जेजू वाट सत आनी जिविता आमी तुका आराधन करता जेजू आमच्या
आमच्या दैवीक वैजा, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या जिवीत आनी जिवनपणा, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा, आमी तुका आराधन करता. आमच्या समोर आसच्या सोम्याक त्याच त्रिएक देवाक आराधन करया, स्तुती करया, ताची होगळीक गावच्याक मुखार सरया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोच्या बापा, सांगता म्हणया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोच्या बापा, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोच्या जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोच्या जेसू, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका पवित्रत्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रत्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. हालेलुया 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 हालेलुया. हरदान सम्या स्तुती सम्या जय जय सम्या. स्तुती तुका तोम सदैव निधनी सम्या तुका आराधन करता. तोम सबरोदोळी सम्या आम्ही तुका आराधन करता. तोमची बाचावी सम्या आम्ही तुका आराधन करता. तोमचा आधार दिताय सम्या आम्ही तुका आराधन करता. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. पै सोम्या तुझ्या पांयांतळे आमी पावल्या. ह्या घडये तुजो सांगात आमचे मदें आमी बगून आसा. ह्या घडये तुजे मुखार आमी आसची आमी हरी एकली आमच्या काळजांत आसची बगना, आमच्या मतींत आसची चिंतना सगळें तुज्या पांयांतळे समर्पण करता. म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन आसा तें सगळें बरें आनी पाड, पॉजिटीव आनी नेगेटीव सगळें सोम्या तुज्या पांयांतळी ह्या घडये समर्पण करता. मगळा जेजू, ह्या सकाळींच्या वेळार तुजें संगतपण सोदून आमी आयल्या. तूं आमकां सांबाळून व्हर, आमकां राखून व्हर,
आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां सांगात दी. सदांच तुज्या मोगान आमकां बर. संस्कारा मुखांत तुज्या कृपे देण्यानी आमकां बर. आमच्या बावार्थ घट कर. आमच्या जिवितांत तेंच पवित्रपण आमी जिवंक तूं आमकां आदार दी. सदांच मेटा मेटांनी तूं आमचे संगत रावन आमचो मार्गदर्शक जा म्हूण हांव मागता. हे प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समेस्त आमी बसया. एक घडीभर जेजूचेर आमची दीस आमी दवरया. जेजूक आमी पळोवया. ह्या उंड्या रुपी तो आमचे संगत आसा. हो पवित्र वेळ, हो पवित्र जागो आमी हांगासर आसां जाल्यार ताका कारण एकच आनी तें जावन आसा, देव आमचो मोग करता आनी आमी ताचो मोग करता. ताणें आमचो मोग केला. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हो मोग ताणें विविध रितींनी आमकां दाखोवन दिला. ह्या घडये त्याच मोगाचो गुर्त जावन सोम्याच्या पांयांतळी आमी आसा. त्याच मोगाचो गुर्त जावन त्याच सोम्याक भजन गावच्या मुखांतर ताची स्तुती करच्याक, ताचो मोग आमच्या जिवितांत परत अनुभव करच्याक ह्या घडये आमकां सामी आयती करया. कोंकणी भक्ती गीतां पान संको 359 359. ज्योती तुझी सौम्या सदा सळतेली, प्रकाशती फांकय तली, मुझे जीवन मुसवाडायतेली. ज्योती तुझी सौम्या सदा सळतेली, प्रकाशती फांकयतेली, मोचे जीवन उजवाडायतेली. ज्योती तुझी सौम्या सदा सळतेली, प्रकाशती फांकयतली, मोचे जीवन उजवाडायतेली. ज्योती तुझी सौम्या सदा सळतेली, प्रकाशती फांकयतली, मोचे जीवन उजवाडायतेली. चाराय कुशीनी पातका काळोख बोरला, चाराय कुशीनी पातका काळोख बोरला, काळोखातान उजवाडातां के ना पावो, काळोखातान उजवाडाकां केता पावो, प्रकाश भरीत दर्शन तुझे केतना देखो, प्रकाश भरी दर्शन तुझे केतना देखो. ज्योती तुझी सौम्या सदा जळतेली, प्रकाशती फांकयतेली, मोचे जीवन उजवाडायतेली. तुझे विनेना उजवाड्या संसारा, तुझे विनेना उजवाड्या संसारा, सूर्यो संतारा सडपटीच उंतरा, सूर्यो संतारा सडपट्टी सरंतरा, तुझे संगी परजळती भूलोका, तुझे संगी परजळती ती भूलोका. ज्योती तुझी सौम्या सदा जळतेली, प्रकाशती फांकयतली, मोचे जीवन उजवाडायतेली.
जाते काळीचे जाऊ मिळणार तुझे उल्लास भरी बातें के दे और दे मुझे उल्लास भरी बातें के दे और दे मुझे मै में बोरी सांगा तुझो बोचे मै में बोरी सांगा तुझो बोचे ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली प्रकाश दिपांतली मोजे जीवन उजवाडायतेली ज्योती तुझी सौम्य सदा जळतेली प्रकाश दिपांतली मोजे जीवन उजवाडायतेली मुझे जीवन उजवाडायतेली जेजूचे हजरपण आमचे मध्ये आमी बघून आसा ताचेर आमची दिस्ट आमी दवरचे प्रयत्न करया आमच्या काळजांत तावन ताचे लागीं उलोवचे प्रयत्न आमी करया आमकां कळीत आसा आमी सबारपटी सांगता जेन्ना संतोष आमी वांटून घेता तो दडतो जाता जेन्ना दूख आमी वांटून घेता तें उणें जाता आमच्या जिवितांत संतोष आसा पूण ताचे सांगता अनेका कुशीन नाना रितीचें दूख आमच्या जिवितांत आसा एक घडी बरं सोम्याचेर आमची दिस्ट आमी दवरनासतना जे कितें आमच्या जिवितांत ह्या घडी आमी बघून आसा जे कितें आमच्या जिवितांत ह्या घडये जावन आसा ते सगळें सोम्या कडेन आमी सांगचें प्रयत्न आमी करया सोम्या लागीं उलोवचें प्रयत्न आमी करया पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता ज्या कोणें जेजू लागीं येवन उलोवचें प्रयत्न केलें तांच्या जिवितांत बरेंपण मेळ्ळें जावंक पुरो आमी जोनच्या वंजलांत अध्याय 4:3 ती सामार्याची स्त्री आयिल्ली त्या दनपारांच्या वेळार जेजू लागीं ती उलोवंक बसली जायतें तिणें जेजू लागीं वांटून घेतलें आनी निमाणें वांटून घेतलेलें असो गुर्त जावन एक नवो संतोष नवें जिवीत तिका फावो जालें जोन्स वंजलांत अध्याय 3 आमी वाचता तो निकोदेम रातीच्या वेळार आयिल्लो जेजू लागीं उलोवंक आनी ताच्या मतीन तशे विविध रितीचे दुबाव ताणें जेजू मुखार दवरले आनी निमाणें बावाडती व्यक्ती जावन परिवर्तन तो जालो दैरादीक व्यक्ती जावन तो फाटीं गेलो हरी एक घडीत आमी पळोवंक गेल्यार पवित्र पुस्तकांचे कोणें जेजू लागीं उलोवचें प्रयत्न केलें त्या व्यक्तीच्या जिवितांत बरेंपण जालें आयच्या सुवार्तेंत मिसा वेळार सुवार्तेंत आमी आयकता ती स्त्री आपणाच्या दुवेक देंवसार लागला अनबावडती स्त्री ती जेजू सोलोन वेतालो तीर आनी सिदोन गांवच्या त्या प्रांतांत अनबावडती गांव तो अनबावडती लोकां मदें सोलोन वेता आसतना ही एक स्त्री त्या केटी मध्ये येवन जेजू लागीं उलोवंक आराम करता म्हज्या दुवेक बरी कर जेजून सांगची उतरां आसात मेजा वयलो उंडो काडून सुण्यांक दिवचो सोमा न्हय पूण जाल्यार दनिया मेजा वयले उंडे सकला पडले सुणी खातात न्ही म्हळ्यार जेजू लागीं उलोवचे असो गुर्त जेजू लागीं वांटून घेतलेलो असो गुर्त जावन त्या स्त्रियेच्या दुवेक बरें जिवीत लाभलें देवसार धांवडायलें आनी ह्या मेरेफात नवें जिवीत फावो जालें हरी एक घडीत हरी एक व्यक्ती जेजू लागीं आयिल्लो जेजू लागीं उलोवंक प्रयत्न केल्लो व्यक्ती ताच्या जिवितांत हरी एका मेटा आनी बरेंपण आपणावचें प्रयत्न करता देखून मोगाच्या इश्टानो ह्या वेळार सोम्या लागीं आमी उलोवंक प्रयत्न करया आमच्या जिवितांतले कश्ट दूख आटेविटे कितें आसात संतोशाची गणितां कितें आसात सोम्या मुखार आमी सांगया हें उलोवणें एका रितीन आमी सोम्या थंय आमी एका रितीचे स्तुती करचें प्रयत्न करता आमी कीर्तन नूर आमी थंयसर वाचता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका कित्याक सोम्याची स्तुती केल्लें सोम्या लागीं उलोवचें प्रयत्न केल्लें कितें बरेंपण जाता कीर्तन नूर वळ 3 आनी मुखार आमकां सांगता सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सोम्या लागीं उलयल्ल्या सुगुर्त जावन सोम्या लागीं वांटून घेतलेल्या सुगुर्त जावन आमच्या जिवितांत आमच्या पातकांचे बोगसाणे आमकां फावो जाता सांगताच सर्व तुज्यो पिडा तो पयस करता सुवार्तेंतले गणिता सोंग पुरो ती
जाहीर नांवाचो व्यक्ती आसूंक पुरो हर एक व्यक्ती जेजू लागीं आयिल्ले ते वांटून घेवचे प्रयत्न करता आसतना जायत्या लोकांक त्या उलयल्ल्याचो गुर्त जावन वांटून घेतलेल्याचो गुर्त जावन तांच्या जिवितांत बरी भलायकी तांकां फावो जाली. तुजो जीव फोंडांतलो तो निवारता. आमी जोन्स वंजल अध्याय 11 थंयसर आमी लाजरसाक जिवांत करचें गणित आमी वाचता. जेजू न्हू जोनच्या वंजलांत 7 विशेष गणितां आसा केल्ली आमकां वाचूंक मेळटात आनी तेचे पैकी निमाणें तें 7वें गणित जावन आसा जेजून लाजरसाक जिवांत करचें. पूण हाच्या पयलें कितें जालें त्या लाजरसाक जिवीत मेळच्या पयलें जेजू आनी मार्ता मदें जायतें संभाशण जाता आनी ह्या संभाशणा वेळार जेजू निमाणें एक उतार सांगता. अध्याय 11 वळ 40 थंयसर सांगता जेजू मार्ताक तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली. If you believe, you will see the glory of God. मगाच्या इस्तानो आमच्या जिवितांत ती महिमा परजळ जायतर ती महिमा मेळ जायतर आमच्या जिवितांत ते बरेपण जाय जायतर सोम्याक स्तुती करचें सोम्याचें भजन करचें सोम्या लागीं उलोवचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. कीर्तनकार मुखार सांगता तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळतीचो मुकुट तो घालता. काकुळत आमच्या जिवितांत वळशें करता. काकुळत देवाची काकुळतीचो मोग आमच्या जिवितांत परत आनी परत जाय. कित्याक आमी अस्कत मनशां आमकां देवाची कृपा तर आमी कितेंच करूंक शकना. देवाच्या काकुळतीचे ते मोग आमच्या काळजांत ताणें वतूंक आसा. सांगताच निमाणें म्हणटा अध्याय 5 जीनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. जीनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. देवान दिल्यान देणी आमकां हर एकल्यांक देखून ह्या देण्यांनी विविध देण्यांनी विविध कृपेनी ताच्या मोगांत ताच्या काकुळतीत आमकां भरचें जावन आसा. देवाची वर्ती आपारमीत ताच्या मोगाची ती खुणामणीत देखून हें सगळें आमकां मेळत जायतर त्यास सोम्याक आमी स्तुती करूंक जाय. त्यास सोम्या लागीं आमी उलोवचें प्रयत्न करूंक जाय. ताणें केल्लें बरेंपण आमी उगडासा काडूंक जाय. ताच्या मानाक आमी अर्गां गीत गावंक जाय. देखून एक घडी भर आमी सर्व उबी रावया. ह्या घडये सोम्या मुखार आमी आसा. ह्या पवित्र तळार आमी आयल्या. ह्या सकाळींच्या वेळार सोम्याचो सांगात सोदून आमी आयल्या. सोम्यातावन समाधान मागोवन आमी आयल्या. कीर्तनकार आमकां म्हणटा हर एक बोगसाणें बरी भलायकी आमकां राजी संदान मोतीक समाधान कुडीची भलायकी आसूंक पुरो विविध तेसामां घेवन आमी ह्या पुणशेतान पावल्या जावंक पुरो. हें सगळें आमकां मेळ्ळें जायतर एक वांटो जावन आसा देवाची स्तुती करचें प्रयत्न ताची वांकडणी करचें प्रयत्न ताणें केल्लें बरेंपण मानून घेवचें प्रयत्न. देखून आतां आमी हें स्तुती गीत आमी गायता आसतना सोम्याक आमी स्तुती करता आसतना तोच सोमी आमचे सांगात आसो. हें सगळें बरेंपण आमकां हर एकल्यांक मेळचें करून दी. हांगासर आसलेल्यांक आमच्या कुटुंबाच्यांक कोणा खातीर आमी मागोवंक आयल्या. आमी आमचे मोगाचीं कोण आसात जावंक पुरो माध्यमा मुखांतर ह्या आराधनांत भाग घेवन आसात कोणाक हांगा येवंक जावना मौन आसून येवंक जावना विविध सन्निवेशाक लागून तांकां हांगासर येवंक जावना. ह्या हर एका व्यक्तीक ह्या घडये सोम्या तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा. आमी हर एकलीं हें स्तुती गीत आमी गायता आसतना तोच सोमी कृपाळ सोमी मोगाळ सोमी आमकां हर एकल्यांक तीच कृपा तीच बेसामां दिवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. ह्या स्तुती गितांत आमकां आमी सांगता मेळोवया. 540 आनी 9 सोम्याची स्तुती करया. पेज नंबर 49. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Bapa. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Bapa. Navarya Vaganya Stuti Gauya. Ullasya Vandiya Taka Hasiya. Navarya Navarya Vakanya Stuti Gavuya. Ullasya Vandiya Taka Hasiya. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Jesus Christ.
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Gesù Cristo. नवऱ्या वाकण्या स्तुती गाऊया, उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया. नवऱ्या वाकण्या स्तुती गाऊया, उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. पवित्रत्म्या समता. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. पवित्रत्म्या. नवऱ्या वाकण्या स्तुती गाऊया, उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया. नवऱ्या वाकण्या स्तुती गाऊया, उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. त्रिएक देवा. 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 नवऱ्या वाकण्या स्तुती गाऊया, उल्लस्या वंदिया ताका हर्षिया. 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 ताका हर्षिया, ताका हर्षिया. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुति करिए, स्तुति, स्तुति, आशीर्वाद वहीं पे स्तुति सल्लल्लाहु हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुति करिए समय. हालेलुया, 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 हालेलुया. Miejscami bosie. Jezucie आमची दिस्ट आमी दवरया. कीर्तन 100. पृथ्वीच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गीतां गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीतां गावन ताचे मुखार येया. अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. गीतां स्तुती गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो सस्नाक ताकता मोक्ष ताचो. संततींतल्यान संतते पर्यंत ताचें विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड, Praise the प्रेज द Lord. लॉर्ड. Praise the Lord. देवाचें विश्वासीपण मनशा कुळांतय विशेष जावन आसा. अध्याय 3 जुवांचो वंजेल वळ 16 आमकां सांगता. देवान संवसार असो असोय मोग केलो की ताच्या पुताक ताणें आमकां दिलो. आमचो नाश जावच्याक न्हय, बगर आमकां सासणीक जिवीत मेळच्याक. देखून त्याच सोम्यान ताच्या परगट जिवितान तो मोग विविध रितीन दाखयलो. पवित्र पुस्तक 4 वांजेल आमी उक्ते करून वाचूंक गेल्या जाल्यार जेजून केल्ली महत्कार्यां विशेष
कुरड्यांक दिश्ट दिल्ली दणसतल्यांक सवकासाय दिल्ली पिडेस्तांक प्रत्येक करून कोडाचे पिडेन आसलेल्यांक नितळ केलें दोळ्यांक दिश्ट नातल्यांक दिश्ट दिली उलोवंक जायनातल्यांक उलोवचें केलें आर मारिल्ल्यांक कुडींत उण आसलेल्यांक बरेंपण केलें भूक लागलेल्यांक जेवण दिलें शिकवण दिली तो बरो गवळी देखून पांचव्या तणा पार सरोवाचेर लोकांक ताणें वरच्या मुखांतर देवाचो मोग ताणें दाखयलो आनी निमाणें कुर्सार आपणाकच समर्पण करच्या मुखांतर देव आमचो मोग करता देव मनशा कुळाचो मोग करता म्हणलें सत ताणें उक्त्यान दाखयलें आमच्या जिवितांत देवान जायतें बरेंपण केलां जर आमी हांगासर ह्या वेळार ह्या जाग्यांत ह्या दिसा हांगासर आमी आयल्या जाल्यार आमकां इतलेंच की आमच्या जिवितांत देवान बरेंपण केलां कित्याक म्हळ्यार आमी उगडासा काडयेत फाटल्या दिसांनी वा मुखल्या दिसांनी आमी कितलींशीं अर्गां मिसां दिल्लीं आसात खंयच्या आमच्या फिरगजनी आसूंक पुरो आमी खंय पुनशेता गेल्यान जावंक पुरो अर्गां मिसां दिता आमी कित्याक अर्गां मिसां दिवची कारण इतलेंच की देवान आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां देवान आमच्या जिवितांत महत् कार्यां केल्यान दिंब्यांनी पडोवन दुखां गळोवन बावाडतान आमकां आमी मागिल्लें हर एक घडयेचें तें सामा कितें आसात वेळा काळा सरी जावन देवान आमच्या जिवितांत दाखोवन दिलां दिवन दिल्लें आसा देखून आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय देवाची स्तुती करूंक जाय देखून एक घडीभर जेजूचेर आमची दिस्त आमी दवरया मोगाच्या इश्टान सोम्या मुखार आमी आसा ह्या घडये सोमी आमकां आयकोन आसा सोमी आमकां आयकोन आसा सोमी आमकां आयकोंक येता कितें आयकोंक येता आमच्या तोंडान तावन आमच्या काळजान तावन देवा तुका अर्गां सोम्या म्हणलीं उतरां तुका अर्गां सोम्या म्हणलीं उतरां थँक्यू जिजस म्हणूंक देव आशेता आमचे तावन कित्याक ताणें आमच्या जिवितांत बरेंपण केलां देखून आमी हर एकली ह्या घडये सोम्याक ताच्या हजारपणांत आमी आसा वाचता तसो आमच्या सोम्याक आमी स्तुती करया अर्गां दिवंक प्रयत्न करया आमची जबाब जावन दी अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू होगळाप तुका सोम्या जिजू आमच्या खातीर ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या येवकरिस्ता रुपी आमचे सांगाता तुवें रावल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या पवित्र पुस्तका मरिफात देवा बापाचें मुखामोळ तुवें आमकां दाखयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या सर्गींची जाणवाय तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू येवकरिस्त आमच्या खातीर तुवें घडल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू आमचो तुवें मोग केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या कुर्सार आपणाक समर्पण करून आमची सोडवण केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू येदोळ मनासर बऱ्या भलायकेचें देणें आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमकां आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संध्याक दिसपडटो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या बरो वावर तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या व्यापार वहिवाटांत आमच्या कृशेच्या वावरांत आमकां तुवें सांगातांनी बरो प्रतिफळ दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमी पिडेंत पडिल्ल्या वेळार आमकां तुवें गुण केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमच्या हर एका पैणांत तुवें आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या येदोळ मनासर शांती समाधानाचें जिवीत तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या विविध रितींनी आज आपा मरिफात आमकां अवघडांतल्या आपायांतले तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू तुज्या पांयांतळी दिंब्यांनी पडोवन आमी फाटीं गेल्लीं आनी आरंभ केल्ली हर एक योजना हर एक आमचें कामां तुवें बरें करून पोंताक पावयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू आमच्या कुटुंबांनी जायतीं कार्यक्रमां आसलीं कार्य सोबाणां आसलीं ही सगळीं कार्यक्रमां संतोशाची घडयता सगळें तुवें बऱ्यान पोंताक पावयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू आमच्या जिवितांत आमकां बरें कुटाम तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या आमकां समजोवची आमचो मोग करची पती पतीन आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू आमच्या लग्ना जिविताचो फळ जावन भुरग्यां बाळांच्या देण्यांनी तुवें आमचें जिवीत तुवें सोबयल्ल्या खातीर अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जिजू आमच्या भुरग्यांक विविध तालेंतां जाणवाई शिकाप हें सगळें तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमकां बावाडतांत साक्ष जावन जियोंक तुवें धैर्य दिल्ल्या खातीर
पवित्र पुस्तका मरिफात आमकां तुवें शिकोवन दिल्ल्या खातीर आमकां विविध पुणशेतांनी होसोन तुजी भेट करूंक तुजो अनुभव जोडूंक तुवें आमकां अवकाश फावो केल्ल्या खातीर विविध रितीच्या गरजे वेळी आकांत वेळी आमकां तुवें विविध मनशां मुखांतर कुमोवक फावो केल्ल्या खातीर आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तांच्या कश्टांत उणेपणांत अडचणेंत आमकां तुवें सांगात दिल्ल्या खातीर आमकां विशेश करून आमी मागिल्ले हर एक उपकार विविध हंतांनी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर विशेष करून आमकां हर एकल्यांक पेल्याच्या गरजांक पावचें दुबळ्या धाकट्यांक आयिल्लें कुमोक करचें तसलें बरें मोन तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमच्या घरांनी आसच्या पिडेस्तांची मालगड्यांची सेवा करचें बाग तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर मुखार जेजू तुजे मुखार आमी आसा तुजे विश्वासीपण सस्नाक बाळटा तुजो मोग आनी विश्वासीपण सस्नाक बाळटा म्हणटा किर्तनगार वय सोम्या आमी हर एकलीं ह्या घडये तुज्या पांयां तळासची हाका साक्ष जावन आसा कित्याक आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तेंच बरेंपण तुवें दाखोवन दिलाय तोच मोग आमच्या जिवितांत तुवें दाखयलाय तेंच विश्वासीपण आमच्या जिवितांत तुवें दाखयलाय मुखार जेजू ह्या घडये आमी तुज्या पांयां तळी आयल्या तुका स्तुती करच्याक तुका आराधन करच्याक आनी प्रत्येक करून तुका थँक्यू म्हणच्याक तुका थँक्यू म्हणच्याक मुखार जेजू ह्या घडये तुका आमी आराधन करता आसतना अर्गां गीत गावंक आमी मुखार सरता आसतना न्हय आमच्या वंट आनी बगार आमच्या काळजांत तुका आमी अर्गां दिता कित्याक आमच्या हर एका मेटांनी तुवें आमकां सांगात दिलाय वय सोम्या तुका जावं अर्गां आनी स्तुती सदां सर्वदा संको 50 अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडू महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया सोम्यान केल्यात कितले विचित्रा देखा तुमी ताची विस्मिता महिमांग असतात ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया सोम्यान केल्यात कितले विचित्रा देखा तुमी ताची विस्मिता महिमांग असतात ताची कृत्या मानाक ताच्या आमी गावया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया सर्ग संसार ताणे रचला काना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिडेंत ताणे सांबाळला सर्ग संसार ताणे रचला काना जेवणान आमकां
आसता वाईटा विघ्नात येदोळू राखला इडे शिडेंत ताणे सांभाळला अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपोडूया अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपोडूया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया अर्गां सम्या उगलाब सम्या महिमा सम्या वंदन सम्या हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया 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 अर्गां सम्या उगलाब सम्या हालेलुया महिमा सम्या हालेलुया 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 जेजू मुखार आमी आसा जेजूक आमी पळयोवन आसा हे घडीभर ह्या मौनपणांत ह्या प्रशांत वातावरणांत सुम्याचें हजरपण आमी बघून आसतना आमचे जिविताचेर एक घडीभर दीस लावचे प्रयत्न आमी करया सुम्याचें भजन आमी गायलें सुम्याक आमी स्तुती केली सुम्याचें विश्वासीपण आमी मानून घेतलें तसो मोग आमी मानून घेतलो ताका अर्गां गीत आमी गायलें पूण एका कुशीन देव तसो मोग दाखयता देव ताचें विश्वासीपण दाखयता जाल्यार आनेका कुशीन मनीस जावन आसल्या आमी तेंचो विश्वासीपण तोच बावार्थ सोम्या थंय दाखयला गे म्हणलें सवाल आमकां आमी विचारची गरज आसा मनशाकुळ अस्कत कांयन भरलां मनशाकुळा थंय आमच्या हर एकल्या थंय पातकाची वडणी जायती आसा सुकोन पडचे संदर्भ जायते आसात ह्या घडये ताचो सोम्याची काकूळट आमी मागोवन घेवचे प्रयत्न आमी करया सोम्याची काकूळट आमी मागोवन घेवचे प्रयत्न आमी करया कीर्तन 51 ओळ सांगता काकूळट म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान व्हड दयेन म्हजे अपराध पुसून काड म्हज्या गुण्यावंतलो म्हाका परतून काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर तुजे विरोध तुज्या एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केलें तुज्या दिश्टीन वायट तें हांवें केलें देखून तूं न्याय नीती करता आसतना तेदना नितीवंत फर्माण दिताय तेदना सुखी विण जावंक हांव तयार आसा मगळा जिसू तुजे मुखार आसचे आमी हर एकले ह्या घडये तुजें काकूळटी वोन तो मुखामळ पळोवंक आशेता पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता पातक्यांतय तुजो मोग कितलो वर्तो म्हणलें पातकी जावन आसच्या हर एका व्यक्ती थंय तो काकूळटी वोन तो मोग तुवें दाखयलोय लुकाच्या वंजलान आमी प्रद्वारांत दारलेल्या स्त्रियेचे गडीत वाचता त्या स्त्रियेक त्या लोकांनी जो देव समाजाच्या त्या मुखेल्यांनी लोकांक जेजू मुखार हाडटा आसतना फातरांत मारन जिवेशी मारचे तसले सन्निवेश त्या स्त्रियेक आसले आनी ह्या वेळार जेजून तिका सांबाळून व्हेलें तो काकूळटीवंत मोग तिचे थंय तिणें दाखयलो हांव तुका गुण्यावकार करिना म्हणालो जेजू ताका हांव तुका गुण्यावकार करिना आय विल नॉट कंडेम यू गुण्यावकार मनीस गुण्यावकार करता देव म्हणून गुण्यावकार करिना आमच्या मतींत आमी स्पश्ट दवरूंक जाय देव काकूळटीवंत तो मोग आमच्या जिवितांत घालता आमची पातकां तो आयकता मात्र पण उगडास दवरिना मातेवाक आमी पळोवंक गेल्यार मातेव त्या सुका काटार आसलो जाकेव थंयसर रुखार सोडून आसलो पातकी ते रोमाघरांक त्या हाताखाल आसले ते सुंक वसूल करताले आनी सुंक वसूल करतना लोकां कडच्यान सडीत काण घेवन
आपणाचें वांटो म्हणलें बरें तें दवरन काण घेताले आनी तिचें जिवीत तांचें पूण जेजू तांचे संगताक गेलो. जेजून जाकेवाक आपयलें सकलां देव एक आदेश ताणें दिल्लो आनी आज म्हाका तुमगेरेन रावत जाय, कित्याक ती बाचावी मेळत जाय तर ती काकुळट मेळत जाय तर जेजून आमच्या जिवितांत येवन रावोंक जाय. माते वाकी जेजून आपयलें ये म्हज्या फाटल्यान आनी माते उठलो आनी गेलो, सगळें सांडून गेलो. आमी एका कुशीन सगळें म्हणटा आसतना ताचे लागीं आसले पयशे आनी तें कितें कोणा आमी नवें चिंताव. सगळें म्हळ्यार ताचें अस्कत काय म्हणलें कितें आसलें, ताचें पातकी जिवीत म्हणलें कितें आसलें, तें सगळें सांडून तो जेजू फाटल्यान गेलो. हाचे मरिफात तो जेजूचो आपोस्तल जावंक पावलो. देखून आमच्या जिवितांत तो मोग काकुळटीवून तो मोग आमच्या काळजांत आमी अनुभव करी जाय तर आमी सोम्या लागीं ताची कृपा मागोवंक आसा, ताची काकुळट मागोवंक आसा. कीर्तन 50 आनी 1 ओळ 10 एक आपुरबायेची विनवणेचें मागणें करता, विनवणेचें मागणें. कितें म्हणटा कीर्तन 50 आनी 1 ओळ 10 म्हाका आमकां सांगता, एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा, एक नवो ओत्मो म्हजे भितर घाल. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा, एक नवो ओत्मो म्हजे भितर घाल. कित्याक हे मागणें कीर्तनकार कित्याक म्हणटा, कित्याक म्हळ्यार ते नितळायेन हांव सोम्या मुखार गेलो तर सोमी म्हाका स्विकार करूंक आयतो आसा. पूण तें मेळ्ळेपण काणगोनी हांव सोम्या मुखार गेलो तर तवळी म्हाका सोमी स्विकार करूंक तयार आसा. कित्याक तो काकुळटीवंत देव, गुण्यावकार करचो देव न्ही, तो बोट दाखोवचो देव न्ही. आमी मनशां एकामेका बोट दाखयता पूण देव बोट दाखयना, देव गुण्यावकार करना. गॉड डजंट कंडेम अस, गॉड जस्ट फॉरगिव्स अस. दॅट इज हिज फॉरगिविंग लव. तो बक्षिता, बक्षूंक केन्नाय तो बक्षूंक तयार. क्रुसाच्या त्या मरणाच्या सन्निवेशांतय जेजून थंय देगेन आसलेल्या त्या सोराक सांगलें, ताणें केल्लें एक ल्हान विनंती, जेजू तूं राजपदी घेवन येतना म्हजोय उडास कर, म्हज्या पातक्याचोय उडास कर. आनी तवळ जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे सांगात आज वायकोटांत आसतलोय, म्हजे सांगात आसतलें. सोम्या सांगात रावचें म्हळ्यार तें नितीवंतपणचें जिवीत आमी जिवचें प्रयत्न करचें, तें नितळाय आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करची. बीइंग वीथ जीजस, बीइंग वीथ जीजस, आमच्या मेटांनी सोम्या सांगात रावचें प्रयत्न. देखून एक घडीभर मोगाच्या इश्टानो सादें जाता जर आमचे दोळे आमच्या नंतर जेजू ते आमचे दिश्ट आमी घालया, येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमचे दिश्ट आमी दवरया. एक घडीभर आमचेच जिवीत एक इंट्रोस्पेक्शन, एक आत्मावलोकन करचे प्रयत्न आमी करया. नवें वर्स सुरू जावन लगभग 1.5 म्हयनो जावन जालो. नव्या वर्साच्या त्या आरंभार सोम्याच्या पांयतळी आमी पावुल्ले ताचो आदार मागून नवें वर्स आमी आरंभ केल्लें, नवें जिवीत आमी आरंभ केल्लें. पूण फाटल्या ह्या दिसांनी, फाटल्या ह्या म्हयन्यांनी आमचें जिवीत सोम्याच्या मोगान भरलेलें जालां गी न्ही. सबार पटी आमी पयस केल्या गी. तो वेचीक पूत एक पटी पयस गेल्लो फाटी पावलो, पूण आमी कितले पटी वेचीक पूत जाल्या, खंयच्या सन्निवेशांनी आमी वेचीक पूत जाल्या, आमकांच आमी एक सवाल विचारया. आनी तवळ मात्र हे कीर्तनकाराची ही उतरां आमची बोगणां जावंक पावतलीं. कीर्तनकाराची उतरां 50 आनी 1 काकुळट म्हजी कर देवा, तुज्या तिरमोगान दयेन म्हजी काकुळट कर, दयेन म्हजी काकुळट कर. कीर्तनकार ती विनंतीची बोगणां घेवन देवा मुखार वचून मागोन आसा. दाविदाचें कीर्तन, दाविदाचें जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार देवान ताका विसरलें, पूण ताच्या जिवितांत एक ती घडी असले सन्निवेश आयले की पातकांत तो पडलो. आनी त्या वेळार देव त्या प्रवाद्याक दाविदा मुखार धाडटा आनी सांगता, तुजें जिवीत तुवें बदलोवंक आसा, तुजें जिवीत तुवें नवसरणी करूंक आसा, देवा थंय तुवें फाटी येवंक आसा, तुजें पाताक वळखोवंक आसा. आनी तो वळ दावीद तो आदेश स्विकार करता, देवा थंय फाटी येवचे प्रयत्न तो करता. आपणाची अस्कत काय उणेपण तो वळखून सोम्या थंय देवा थंय फाटी येवचे प्रयत्न करता. आनी असो गुर्त जावन तुजो कीर्तनकार दाविदाचें कीर्तन ताचींच उतरां आमी समजोवयेत. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा म्हणून मागोन आसा. ह्या घडये मोगाच्या इश्टानो म्हाका आनी तुकाय तीच काकुळट जाय. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती अस्कत काय आसली, ह्या अस्कत काय द्वारे, ह्या उणेपणा द्वारे कितलेशा मेळेपणांत हांव आनी तुमी पडलेलीं आसा. आनी ह्या घडये जेजू मुखार आसया आमी हरी एकलीं सोम्या लागच्या बॉक्सान आमी मागोन घेवया. सोम्या आमकां बोगस, आमच्या उणेपणा खातीर आमकां बोगस, आमच्या अस्कतकाये खातीर आमकां बोगस, आमच्या पातका खातीर आमकां बोगस. हें गीत गावंक आमकां आमी आयती करता आसतना, हें बक्षणें आमी मागोन घेता आसतना तेच मौनपणांत सोम्याचो सांगात आमी बगून आसा. तेंच कीर्तनकारा बरी, सोम्या एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा, एक नवो आत्मो म्हजे भितर घाल,
एक नितळ काळीस म्हाका रसून दी देवा, एक नवो आत्मा म्हजे भितर घाल. हे मागणें आमचे सखे मनचे प्रयत्न करया. ह्या मरिफात देवा समोग ताची काकूळ आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमकां साथ जातलें. काकूळ म्हजी कर देवा, काकूळ ती सोतूं सागू. अपराध म्हजे काट नितळ म्हाका कर, हिमा प्रास दवो कर. काकूळ म्हजी कर देवा, काकूळ ती सोतूं सागू. काकूळ ती सोतूं सागू. अपराध म्हजे काट नितळ म्हाका कर, अपराध म्हजे काट नितळ म्हाका कर, हिमा प्रास दवो कर. एक निर्मळ काळीज रसंडी, नवो आत्मा म्हजे भितर घाल. उल्हास सोडना म्हाका परत आयकोंक दी, सडवणे सो संतोष थेर सांबाळ. एक निर्मळ काळीज रसून दी, नवो आत्मा म्हजे भितर घाल. उल्हास सोनात म्हाका परत आयकोंक दी, सोडवणे सो संतोष थेर सांबाळ. काकूळ म्हजी कर देवा, काकूळ ती सोतूं सागू. अपराध म्हजे काट नितळ म्हाका कर, हिमा प्रास दवो कर. हिमा प्रास दवो कर. हिमा प्रास दवो कर. समेस्ता आमी उबी रावया, देवाचें उतर आयकोंक आमकां समय ती करया. लुकास वांजेला अध्याय 5 वळ 1 तावन मुखार. जेजू एक दीस गेनेझरे सरोवराच्या तडीसर उबो आसतना देवाचें उतर आयकोवच्या खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडतालो. सरोवराच्या वेळीक लागलेल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतली देवान आपली जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ते सिमोनची 2 तडी तावन चिक्केचे मुखार सुटोवन रावन ताणें तांकां सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावन तो लोकांक शिकोवंक लागलो. ताणें उलोवन जाता सिमोंक ताणें सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरून तुमची जाळां देवया. तेवळ सिमो म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कसतल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देवयतां. जाळां देवयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तवळ दुसरे दोनींत आसलेल्या आपल्या सांगातांनी येवन आपणाक कुमो करीशें ताका आत भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनी ताणें मासली भरली की दोनी बुडोवंक जाल्यो. हें पळयोन सिमो पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सोमी हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासल्याची रास पळोवन ते सांगाती आनी तो विस्मीस जाल्ले. सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवां विस्मीस जाले. तवळ जेजू सिमोंक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तो मनशांक पागतलोय. दोनी तडी हाडटास सकट सांजून जेजू पाटलाव करून ते गेले. देवाचें उतार हें वाकणे तुका क्रिस्तान. मोगाच्या इश्टानो, ह्या सकाळींच्या वेळार सोम्या संगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर ह्या पूर्ण शेतांत संगता मेळ्ळ्या. सोम्याची स्तुती करून सोमी आसाव. सोम्या तावन तसो आदार आमी मागोनूच आसाव. सोम्या सांगी उलोवचें प्रयत्न आमी करनूच आसाव. आनी ह्या घडये हो थोडो वेळ थोडी मिनटां सोम्याच्या उतराचेर एक मोठो नियाळ करूंक आनी जेजू आमकां कितें सांगूंक आशेता हे दिशेन एक मोठो संदेश आमच्या जिविताक घेवंक प्रयत्न आमी करया. आमी आयकल्लें वाचप लुकास वांजेला अध्याय 5 वळी 1 तावन मुखार पेद्रोचें आपोवणें. पेद्रोक जेजून पयले बटी भेटलो आनी थंयसर
पेद्रोक एक नवे मिसांव लाभलेलें तें गडीत आमी वांजेल पळोवंक गेल्यार असलेंच एक गडीत आमकां परत आनी एक पटी आयकोंक मेळटा वाचूंक मेळटा आनी तें जावन आसा जुआंवसो वांजेल अध्याय 21 ओळ 4 आनी मुखार थंयसर जेजू पेद्रोक परत भेटता पूण हांगासर तफावत कितें म्हळ्यार डिफरन्स कितें म्हळ्यार लुकाच्या वांजेलांत जेजू ताच्या परगट मिसांवाच्या सुरवेर भेटचें परगट मिसांवाच्या सुरवेर जेजू पेद्रोक थंयसर भेटलो पूण जुआंवसो वांजेल अध्याय 21 जेजू जिवंत जाल्या उपरांत थंयसर त्याच तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू पेद्रोक आनी ताच्या सांगात्यांक भेटलो तफावत सडीत आमकां दिसून येना दोनी घडीत आमी पळोवंक गेल्यार विश्लेशण केल्यार दोनी घडीतांनी पेद्रो आनी ताचे संगाती मासली पागोन आसले दोनी घडीतांनी पेद्रो आनी तांकां सगळी रात वावर केल्यार मासली मेळ्ळी ना दोनी घडीतांनी जेजू फांत्याच्या वेळार थंयसर येवन पावता दोनी घडीतांनी जेजू सांगता तुजें जाळ देवय म्हणून आनी थंयसर त्या दोनी घडीतांनी आजापी रितीन त्या फांत्याच्या वेळार पेद्रो आनी ताच्या संगात्यांक व्हड रास मासली मेळटा जुकाच्या वांजेलांत थंयसर जेजून सांगलेली उतरां आसात आनी फुडां तो मनशाक पागतलो ह्या उतरां मरिफात पेद्रो जेजूक आपणा सांगाते येवंक आपोवण दिता पूण जुआंच्या वांजेलांत इल्ले बदलावण आमी पळोवंक गेल्यार जेजू पेद्रो लागीं 3 फावटी एकच सवाल विचारता पेद्रो तूं म्हजो मोग करताय गी पेद्रो तूं म्हजो मोग करताय गी हेंच सवाल 3 फावटी विचारता आनी थंयसर पेद्रोक एक नवें मिसांव मेळटा सरय म्हज्या शेळयांक आनी ह्या मरिफात परत पेद्रो थंयसर निराशी जाल्लो जेजूच्या मरणा मरिफात आपणाचें जिवीत आखेर जालें मिसांव आखेर जालें म्हूण चिंतलो परत आनी एक अवकाश घेवन फाटी भवाडटाक स्विकार करता आपोस्तल वावर तो मुखार सून व्हरता इतलेंच तफावत आमकां ह्या 2 गडितांनी आमकां पळोवंक मेळचो पूण कितें संदेश ह्या गडिता फाटल्यान म्हाका आनी तुका जेजू सांगचे प्रयत्न करता एक इल्लें विश्लेशण करन एक 2-3 संदेश एक 2-3 लिसांवां म्हणले परी हांव आनी तूं एकामेका सोम्यातावन घेवचें प्रयत्न आमी करया पयलें लिसांव जावन आसा आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर जेजू हे पवित्र पुस्तकाचें उतर आसा देवाचें उतर आयकोवच्या खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतालो पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर आयकोवच्या खातीर लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी उरडतालो आतां देवाचें उतर आयकोवच्या खातीर खंयसर आयलो लोक जेजू थंयसर आसलो गेनेझारेत सरोवराच्या वा तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर तो तिबेरिया सरोवर व्हडलो सरोवर लगभग देवशास्त्री म्हणटात म्हळ्यार लगभग एक 14 मैलां लांब आनी एक 7.5 मैलां रुंद आसलो तितलो व्हडलो सरोवर तो म्हळ्यार व्हडलो सरोवर आनी ह्या सरोवराच्या बोवारी मस्त गांव आसले लगभग 10 हळ्ळ्यो थंयसर आसल्यो जायतो लोक ह्या हळ्ळ्यांनी जियेतालो आनी ताचे पैकी थोडे जण ह्या सरोवरांत मासली पागच्या मुखांतर आपल्या दिसपट्ट्या जिविताक इल्लो वावर करनासले आनी असले एका सरोवराचेर त्या जाग्यार जेजू फांत्या फारा येवन पावता आनी थंयसर शिकोवन दिवंक आरंभ करता जेजून कितें केलें त्या वेळार येवन तो पावलो देवाचें उतर वा शिकोवन दिवच्या खातीर तो एक दोणीर सोडटा ती पेद्रोची दोण इल्ले तडीतावन इल्ले मुखार व्हरता ते रावयता आनी थंय तावन तो शिकोवन दिवंक आरंभ करता आतां ही शिकोवन दिता आसतना आमी समजूं येत त्या शिकोवणदार वा आयकोवंक आयिल्ल्या लोकां मदें 3 वर्गाचो लोक आमकां दिसून येता 3 वर्गाचो लोक कसलो तो आतां तितलो लोक पवित्र पुस्तक म्हणटा जायतो लोक जेजूची शिकोवण आयकूंक आयलो जायतो लोक पूण आयिल्ल्या लोकां मदें 3 वर्ग आमकां दिसून येतात पयलो वर्ग जावन आसा जेजू लागीं आसले न्हय जेजू पयस आसले जेजू तावन पयस आसले ते जेजू तावन पयस आसले ते तडीरी नातले तडी तावन इल्ले पयस आसले कित्याक म्हळ्यार तडीरी आनी एक वर्गाचो लोक आसलो तडीर तावन इल्ले पयस आसले एका कुशीन ते स्पेक्टेटर्स म्हणयत स्पेक्टेटर्स ते पळोवंक आयिल्ले जेजून सांगलें तांकां कितलें आयकताले वा ते कितले आयकताले तें कळीत ना कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता ते पयस आसले हारी मस्त लोक आसल्या लोकां मदें ते पयस रावून थंयसर आयकताले सो हांगासर आमी पळोवंक गेल्यार दे आर नॉट सिरियस बट दे आर क्युरियस
क्युरियस म्हळ्यार कितें? क्युरियस म्हळ्यार कुतूहल. कुतूहल म्हणटा आमी कन्नडा. तांकां एका रितीन पळोवंक जाय आसलें जेजू कितें शिकोवन दिता, जेजू खाले उलयता, थंय खालें जावन आसा, थंयसर कोण आयिल्ले आसात, कित्या खातीर तो ह्या फांत्याच्या वेळार हांगासर येवन रावला, तो आतां कोणाक खाले उलोवंक. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या शिकवणेन तो मस्तपटी जेजू न्हू शास्त्रांनी फारिझांवा विरोध उलयल्ले आनी परासले. देखून जायतो लोक ताणें खाले उलयतात आनी कितें आस खाले उलोवन खंयच्यान ताका शिरकोवन घालयत हें सगळें चिंताप घेवन जायतो लोक आयिल्लो आसूंक पुरो. आनी ताचे पैकी थोडे थंयसर आसले स्पेक्टेटर्स, पळोवंक आयिल्ले. दुसरो वर्ग जावन आसा आयकल्ले, जेजूक आयकताले. आनी ते खंयसर आसले? ते सरोवराच्या तडीर आसले. तडीर थंय इल्लें उदक येवन आसलें कोणा त्या तडीर ते रावून आसलो लोक. कित्याक म्हळ्यार जेजून 2 काणग्यो इल्ली मुखार दवरली. देखून जेजू गुंडयेंत आसलो, उदकाच्या गुंडयेंत आसलो. हो लोक तडीर आसलो. तडीर आसलो लोक जेजूक आयकतालो. They are listeners. Yes, they are listeners. They are seekers. They came to listen. पूण हो लोक आयकतालो पूण जेजू सांगताच आसलो म्हणून सांगूंक जायना. जेजू सांगताच आसलो म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक तो तडीर आसलो. जेजू तावन इल्ले पयस आसलो. आनी देखून हो लोक जेजू सांगताच आसलो म्हणून सांगूंक जायना. कित्याक हो लोक फाटीं वचोंक पुरो. कित्याक जुवांव सवांजेल 6 अध्याय 6 आमी गेल्या जाल्यार थंयसर जेजू जिविताचो उंडो अध्याय आसा. ह्या जिविताच्या उंड्याच्या अध्यायाच्या अखेरीक आमी वचोचे 50, 51, 52 ती वाक्य आमी वाचल्यार आमकां कळटा. ही शिकोवन आयकले उपरांत जायतो लोक ताचे तावन ताका सोडून वचोंक लागले. पवित्र पुस्तक म्हणटा जायते फाटलावार ताका सोडून वचोंक जाले. लोक गेलो. कित्याक ही शिकोवण विपरीत जाली म्हणून सांगून तांणी चिंतलें आनी ते गेले. तडीर आसलेलो लोक. कित्याक म्हळ्यार तेय विचारत आसात. ते तडीरात जेजू लागीं येवनात ते. आनी तिसरो वर्ग असो जावन आसलो जेजूचें उतर आयकल्ले आपोस्तल. ते जेजू सांगत आसले. जेजू सांगता दोणीच्या देगेनस आसले. दोणी रस आसले. उदकांत गुंड उदकांत आसले. They were in the deep waters with Christ. देखून मग इश्टानो ह्या वर्गामध्ये आमी खंयसर म्हणी आसावंगी. आमी खंयसर म्हणी आसावंगी. आमी खंयसर आसाव. आमी खंय त्या भोंवतणीच्या लोकांमध्ये आसावंगी. क्युरियस कॅटेगरी ऑफ पीपल. वा आमी तडीर आसावंगी खाली आयकोवपी मात्र. वा जेजू सांगता गुंड उदकांत आसावंगी. 3 वर्गाच्या लोकांमध्ये आज हांव आनी तूं खंय आसाव म्हणलें एका रितीन नवसरणी करूंक आयच्या आराधना वेळार जेजूची कृपा आमी मागोवंक जाय. कित्याक आमी हर एकली क्रिस्तांव सोम्याचे उतार आयकोनचो व्यक्ती केवल प्रेक्षक जावन रावोंक जायना. केवल आयकोवपी जावन रावोंक जायना. ताणें जेजू सांगता गुंड उदकाक वेचें प्रयत्न करी जाय. आनी दॅट इज कॉल्ड डिसायपलशीप. आनी ताका म्हणटा आमी आपोस्तलात. आमी आपोस्तल म्हणून आमकां आमी वलायता जाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हणून हांव म्हाका वलायता जाल्यार हांवें आनी तुवें जेजू सांगता गुंड उदकांत सोम्या संगी रावचें प्रयत्न केल्यार मात्र जाता. हांव देगेन क्युरियस जावन हांव रावलां जाल्यार आयकोवपी जावन तडीर रावलां जाल्यार जेजू लागचो संबंध आनी म्हजो संबंध तो इल्लो पयस आसा म्हणलें बरें आमी समजोवयेत. हें जावन आसा एक चिंतप. एक सवाल आमकां आमी विचारचें. आमी खंयसर आसाव. वेळेर आसावंगी, तडीर आसावंगी नी जेजू सांगता गुंड उदकांत आसावंगी. दुसरें चिंतप आमकां मेळचें जावन आसा हाच्या सुवार्थेंतलें. आनी तें जावन आसा तो मासली धरूंक गेल्लो पूण कितें जालें गे म्हळ्यार ताणे लागीं पाटी येतना खाली 2 आनी खाली जाळां तो घेवन आयलो. खाली 2 आनी खाली जाळां. द एम्प्टी बोट एंड द एम्प्टी नेट. कितें हें एम्प्टी बोट आनी एम्प्टी नेट? मग इश्टानो तिबेरियस सरोवर वा गेनेझरेत सरोवर तो ल्हान सरोवर न्ही. आमी सांगलें इतलो व्हडलो सरोवर तो. त्या व्हडल्या सरोवरांत त्या वेळार पेद्रूक एक मासली मेळूं ना गी.
आमी चिंतूंक पुरो एक मासली ताका मेळोवनागी. पेद्रू ताच्या जिवितांत एक बरो वावराडे, बरो मासली पागसो मनीस. ताका कळीत आसलें खंयच्या सन्निवेशार खंयच्या जाग्यार गेल्यार आमकां मासली मेळटा कळीत आसलें. आनी फाटल्या दिसांनी हर एक दीस म्हणसर ताका मासली मेळिल्ली. पूण त्या घडये त्या दिसा त्या सन्निवेशांत ताच्या जिवितांत त्याच्या त्या दिसा स्वाद्याच्या वेळार तडीर येता आसतना खाली दोण आनी खाली जाळ घेवन तो आयलो. असो अर्थ कितें मोगाच्या इश्टानो? मोगाच्या इश्टानो, हे सन्निवेश आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जाता. हे खाली जाळ, ही खाली दोण सबारपोटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती जाता. सबारपोटी असले एका खालीपणाच्या सन्निवेशांत हांव आनी तुमी पावता. हाका आमी क्रायसीस मोमेंट म्हणटात. क्रायसीस मोमेंट. कित्याक हे सिच्युएशन, कित्याक हे सन्निवेश म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येता? कित्याक येता? सबारपोटी असले सन्निवेश आमच्या जिवितांत जातात. आमी कितलें बरें खाण केल्यार आमकां पिडा म्हणलें क्रायसीस मोमेंट येता. आमी कितलोय वावर केल्यार आर्थीक बंदड वा आर्थीक रितीचे कश्ट आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत सुखीदाड म्हणली येता. आमी कितलेंय प्रयत्न केल्यार आमच्यो गरजो पंथाक पावोवंक आमकां जायनात आनी देखून असलें खाली जाळ सिच्युएशन आमच्या जिवितांत येता. आमी कितलेय मागणी केल्यार सबारपोटी आमकां मेळना, आमकां देव दिना, देखून असलें खाली जाळ म्हणलें सिच्युएशन आमच्या जिवितांत येता. कित्याक असलें सन्निवेश आमच्या जिवितांत येवचे? गॉड गिव्स अस एम्प्टी नेट्स so that he may come into our lives. देव आमच्या जिवितांत असलें खाली जाळ आसचे स्थिती वा सिच्युएशन आमच्या जिवितांत घालता. कित्याक म्हळ्यार जेजूक आमच्या जिवितांत भितर येवची एक आशा आयल्या. जेजूक आमच्या जिवितांत भितर येवंक जाय. चिंत्या तुमी, आमी चिंत्या त्या दिसा पेद्रूक जर तर इल्ली मासली मेळिल्ली जाल्यार पेद्रू थंय आसतो नासलो. त्या दीस त्या सिच्युएशनार त्या जाग्यार पेद्रूक इल्ली मासली मेळिल्ली जाल्यार ताची दोण थंयसर सोडतो, जाळ तो धुवन घालतो आनी मेळिल्ली मासली घेवन एकच तो मार्केटीक वेतो, ना जाल्यार ताच्या घरा वेतो, रांदून जेवन खावन ताच्या घरा आसतो. पूण ना, तशें जावना. त्या दिसा त्या घडये पेद्रूच्या जिवितांत थंयसर तें खाली जाळ आयलें. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवितांत जेजू येवंक आसलो. जेजू येवंक आसलो. देखून मोगाच्या इश्टानो, आमच्या जिवितांत सबारपोटी असली खाली जाळां येतात आनी तो वेळ आमी सवालां विचारता, कित्याक देवा? कित्याक देवा? कित्याक हें सिच्युएशन, कित्याक असली स्थितींत म्हाका तुवें हाडलाय? कित्याक हाडलाय? हें घडीत आमी उगडास दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार त्या घडीतांत, त्या सिच्युएशनांत, त्या एका परिगतेंत देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भितर येवंक आशेता. देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितेंगी एका रितीचे आजाप करूंक आशेता. देखून मोगाच्या इश्टानो, पेद्रूच्या जिवितांत असलेंच एक आजाप जालें. कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवितांत तें खाली जाळ आयलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुखले दीस येता आसतना खंडीत जावन ते जाळाचें, खाली जाळाचें स्थिती आमच्या जिवितांत येतली. वी वील ऑल्सो एनकावंटर द एम्प्टी नेट्स इन आवर लायफ. आनी तो वेळ हांवें एक समजूंक जाय, पेद्रूच्या जिवितांत एक दीस खाली जाळ आसलें आनी तो वेळ जेजू ताच्या जिवितांत आयलो. हें सन्निवेश म्हज्या जिविताचे जेजू म्हज्या जिवितांत भितर येवंक आशेता. हें जावन आसा. दुसरें चिंताप आयच्या सुवार्ते मरिफात आमकां मेळचें. आनी तिसरें सन्निवेश आमी समजोवचें जावन आसा आनी तें जावन आसा पेद्रूक जेजूचो एक आदेश. कसलो आदेश? आमी पवित्र पुस्तक वा सुवात आयकले आनी तो वेळ पेद्रू एक जाप दिता. जेजून म्हळें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळ देवया. पूण सिमोन म्हणालो, पेद्रू म्हणालो, मेस्त्री, सगळी रात आमी कसतल्या, पूण
आमकां कांयच मेळ्ळें ना वा आमी कांय धरलें ना, तरी पूण तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां, तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देंवयतां. कितें हें संदेश, कितें जेजू आमकां सांगूंक कशें येता? ओबिडियन्स, कलतेपण, देवाच्या आदेशाक कलतेपण. देवाच्या आदेशाक काल जाल्यार मनशा जिवितांत तो कितें अनुभव करूंक शकता म्हणलें चिंताप ह्या गणिता फाटल्यान जेजू आमकां समजोवचें प्रयत्न करता. पेद्रून कितें सांगलें? सगळी रात आमी कश्टल्या. हांव पागी मासली दर्सो व्यक्ती, तूं सुतारी, तूं सुतारी, तुका मासली धरूंक कळीत ना. पेद्रून तशें सांगलें गी ना. पेद्रून सांगूं ना तशें. जेजू सुताराचो वावर केल्लो, तुका मासली धरूंक कितें गळीत आसा? कितल्या वेळार? सकाळींच्या वेळार कोणपणी जाळ घालता गी, फांत्याच्या वेळार खंय म्हणी मासली मेळटा गी. मासली धरीचे जाल्यार राती वचोचे. दिसा उजवाडाक मासली गुंड उदकाक वेता, आमकां रेकल्यां कळीत आसा. पूण जेजून कालें सांगलें ताका, जेजून इतलेंच सांगलें, तुजें जाळ दोनीच्या कुशीन देंवय. आनी पेद्रून इतलेंच सांगलें, हांव मानून घेता, तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. द टोटल ओबिडियन्स, द ब्लायंड ओबिडियन्स टू द कमांड ऑफ जीसस. जेजूच्या आदेशाक संपूर्ण कल्तीमान गेल्लीं उतरां हीं. आनी हाचो प्रतिफळ जावन कितें जालें? हाचो प्रतिफळ आमी पळयता. पेद्रूच्या जाळाक रासभर मासली मेळ्ळी. म्हाका इश्टानो, सुबारपोटी आमच्या जिवितांत देव असलेंच आदेश आमकां दिता, विविध हंतांनी तो दिता. पूण सुबारपोटी आमी मनशा जानवायेक लागून, आमच्या चिंतपाक लागून आमी सवालां विचारचीं आसात. जर तर माथेवाक सुंका काट्यार बसून आसलेल्याक म्हजो पाटलाव कर म्हणटना माथेवान जर तर तूं कोण, तुका काल्याक हांवें पाटलाव करीचे म्हणून सवाल विचारलें जाल्यार आज माथेव शांतीपणार आसतो गी. जर तर त्या समार्याच्या स्त्रियेक जेजू भेटलेल्या वेळार थंयसर ती सवालां जापी करता आसतना तूं कोण म्हाका सांगोंक म्हणून सांगून ती उलयल्ली, तर ती समार्याची स्त्री प्रवादीन जावन बदलती गी. खंडीत ना. देखून सबारपोटी आमच्या जिवितांत कित्याक हें बरेंपण जायना, कित्याक आमच्या जिवितांत आजापान जायनात, कित्याक आमच्या जिवितांत आमी मागलें आमकां मेळना? कारण इतलेंच की द ओबिडियन्स इज लेस. आमच्या जिवितांत ते देवाच्या आदेशाक खाल जावचे चिंताप मनशा थंय उणें जालां. मनीस सवाल करता, मनीस दुबाव पावता, मनीस चिंतूंक बोलता. देवाचो आदेश कितें? पेद्रूनी तेंच चिंतलें जाल्यार सुताराच्या पुतान मासली पाकतेल्या मनशाक सकाळींच्या फुडें जाळ देंवय म्हणून सांगिल्लें जाल्यार पेद्रूक मासली मेळटी ना. पेद्रू ताच्या जिवितांत तो देवाचो अनभोगी ताच्या जिवितांत ताका फावो जातो ना. त्या घडये त्या स्थितींत पेद्रून तें खालतेपण दाखयल्ल्याचो गुर्त जावन पेद्रूच्या जिवितांत तो नवो अनभोग ताका फावो जालो. देखून मोगाच्या इश्टानो, आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असलें बरोवन वमतोंच्या मापाचें प्रतिफळ म्हाका मेळत जाय तर, वा अनेका अर्थान सांगचें जाल्यार तो देवाचो अनभोग म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जाय तर बी ओबिडियंट. देवाच्या आदेशाक तूं खाल जा, देवाचो आदेश तूं मानून घे. आनी देवाचो आदेश तो कोणा मरिफात तुका मेळटा त्या व्यक्ती मरिफात मेळ्ळलो आदेश स्विकार करूंक तूं आयतो जा. आनी तोवळ मात्र तुज्या जिवितांत पेद्रूच्या जिवितांत जाल्लेले बरी तो अनभोग तुज्या जिवितांत मेळोवंक तुका अवकाश फावो जातलो. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज
ह्या सकाळींच्या वेळार सोम्या सांगता वो थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या. 3 मोठो संदेश आमच्या जिविताक आमी समजोवचें केलें, प्रयत्न केलें. तो लोक जेजूचें उतर आयकोंक आयिल्लो, जेजू सांगता आसलो की वा खंय आसुल्लो म्हणलें सवाल आमकांच आमी विचारचें प्रयत्न. आनी दुसरें आमच्या जिवितांत तें खाली जाळ सबारपटी येता आसतना कसलो मनोभाव हांवें घेवंक जाय, कसलें एटिट्यूड हांवें घेवंक जाय म्हणलें चिंतप जेजून आमकां समजयलें. आनी तिसरें जावन आसा देवाच्या आदेशाक खाल जाल्ल्याचो परिणाम जावन कितें बरेंपण जाता म्हणलें समजोवंक आमी प्रयत्न केलें. देखून मोगाच्या इश्टान आज तो देवाचो आदेश कितें आसा आमी समजोवचें प्रयत्न करया. आमी रायांचें दुसरें पुस्तक थंयसर पळयलें जाल्यार थंयसर आमकां एक गडीत वाचूंक मेळटा. आनी त्या रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत थंयसर अध्याय 5 थंयसर आमकां तो नामान सिरियाचो सेनाधिपती आसुल्लो व्हडलो मनीस तो, शक्तिवंत मनीस तो. आनी तवळ ताका कोडाची पिडा आसली आनी ती कोडाची पिडा आसतना ताच्या घरच्या नौकरनीन म्हणलें, कामाच्या स्त्रियेन म्हणलें, तो प्रवाद्या लागीं नातान प्रवाद्या लागीं गेल्लोय जाल्यार तुका बरेंपण जातें. त्या उतरांक तो काल जाता, कालतेपण स्विकार करता. ती उतरां त्या नातान प्रवाद्या सरशी येता. नातान प्रवादी म्हणटा ओस आनी तूं न्हय तुकांच 7 पटी बुड. पूण पयले एक पटी तो सवाल विचारता, पूण उपरांत तो काल जाता आनी वचून थंयसर त्या न्हंयत प्रवाद्यान सांगलेल्या न्हंयत तो 7 पटी बुडटा. आनी तो भायर येता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा ताची कात ल्हान भुरग्यांच्या काती बरी नाजूक जाली म्हणटा. तो गूण जालो कित्याक आदेश पाळिल्लो, केवल आदेश पाळिल्लो. ही जस्ट ओबेड द कमांड ऑफ गॉड्स पीपल. देवाक आनी देवाच्या स्थानार जेजूच्या स्थानार आशिल्ल्याक आनी जेजूची शिकवण दिवच्या व्यक्तीच्या आदेशाक खाल जाल्ल्याचो गुर्त जावन तें बरेंपण ताच्या जिवितांत दिसून आयलें. देखून मोगाच्या इश्टानो आज ह्या फंताच्या वेळार सोम्या सांगता हो थोडो वेळ करसूंक आमी आयलेली आसा. तो सोमी आमकां विविध हंतांनी ताचो आदेश दिता, विविध जाग्यांनी तो आदेश दिता. आमच्या घरांनी आमी मलगड्या संगी उलयतना आमकां सांगोंक पुरो, पवित्र पुस्तक वाचतना आमकां तो सांगोंक पुरो, देवाच्या उतराचो नियाळ करता आसतना हो आदेश आमकां मेळोवंक पुरो, पवित्र सभेच्या मुखेल्या मरिफात हो आदेश आमकां मेळोवंक पुरो. पूण हो आदेश मेळटा आसतना कितें आमी करी जाय आज पेद्रू म्हाका आनी तुका समजयता. आनी तो वेळ मात्र तो देव अनुभव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जातलो. आमकां आमचे सांगता आसचो जेजू, आमचे सांगता आसचो सोमी, म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक असलें खालतेपण रुता करूंक सोम्याच्या आदेशाक खाल जावचें तसलें काळीज सोम्या तूं आमकां दी म्हणून ह्या घडये तसो आदार आमी मागोवन घेवया. आमेन. जेजू सांगता आमी आसा ही घडी बरं ताचें हजरपण आमचे मदें आमी बगता आसतना ताका आमी पळोवचें प्रयत्न आमी करून आसा. आमच्या जिविताचें गणितां सोम्या मुखार आमी सांगून आसा. लुकास सुवांजल अध्याय 8 वळ 20 आनी 2 आनी मुखार आमकां थंयसर जेजून वादाळ तण करचें गणित आमकां आयकोंक मेळटा. ते शीस पयन करनासले आनी एकसाने वादाळ आयलें आनी 2 वयर सकला जाली, लारां मारूंक लागलीं. आनी ह्या वेळार त्या शिसांनी आपणा सांगत आसलेल्या जेजूक वटल्यान उलो केलो, आमकां बचाव कर आमी बुडतांव, आमकां बचाव कर आमी बुडतांव. आनी तो वेळार जेजून त्या लारांक बेस्तायलें आनी सगळें शांत जालें. मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड वादाळ, लारां, भें, आखांत, कवजेनी हें सगळें स्वाभावीक आसा. तो वेळ आमी कोणा लागीं वेचें, तो वेळ आमी कितें करचें ह्या घडये ते शीस आमकां सांगतात आमी जेजू लागीं वचूंक जाय. एक घडी बरं आमचे हात सोम्या मुखार आमी उक्ते दवरचे प्रयत्न करया. आमच्या उस्क्यार आमचे हात आमी उक्ते दवरया. हे उक्ते दवरलेले हात मोगळा जेजू आमची अस्कताय दाखयतात. तुजे मुखार उक्ते दवरलेले हे हात तूं आमचो हात धर म्हणून तुका आपयतात.
तुझे मुखार उक्ते दवरलेले हात आमच्या जिवितांत सबारपटी असली लार येताना आमी बुडतांव म्हणले बे आमचे ते आसा म्हणले दाखयतात. हे उक्ते दवरलेले आमचे हात सोम्या तू आमकां कुमक करताय म्हणल्या आशेन उक्ते दवरलेले आसात. ह्या घडये आमी तुजे मुखार आसची आमी हर एकली तुका आमच्या जिवितांत स्वीकार करूंक आशेता. मोगाळा जेजू आमचे संगतात राव, आमचे संगतात राव. कित्याक तूं आमकां जाय आमच्या जिवितांत मेटा मेटांनी तूं आमकां जाय. लुकास एवांजेलांत 21 थंयसर आमकां एम्माउसाचे गणित वाचूंक मेळटा आनी थंयसर ते शिस निरासपणांत दुखांत खवजेनी घेवन आकांत घेवन सोलोन येताले. बावुल्लें मुखामळ घेवन जड आसलें ती काळजां घेवन निरासपणाची ती कूड घेवन सोलोन वेताले. आनी थंयसर तूं तांकां आजापी रितीन भेटल्लोय आनी निमाणें तांणी तुजे लागीं एक उपकार मागलो. सांज जाली आमचे सांगता राव घडयेन दीस बुडतलो. एका कुशीन वादळांत सांपडलेले ते शिस सोम्या आमकां बाचाव कर म्हूण मागतात आनी एका कुशीन निराश जाल्ले ते शिस आमचे सांगता राव म्हूण तो मागतात. मोगळा जेजू ह्या दोगांय शिसांची स्थिती आमच्या जिवितांत आसा. ह्या दोगांय आपोस्तलांची स्थिती आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आसा तें तूं जाणाय सोम्या. आमच्या जिवितांतले ती पिडा आनी कश्ट, आमच्या जिवितांतले नाना रितीचे दूख, आमच्या जिवितांतले नाना रितीचे राटावळी आनी समस्ये, कुटुंबांतले समस्ये, आस्त बदकाचे समस्ये, आमची पातकां आनी आमचे वायट संवय आनी अवगुण, आमच्या जिवितांतले विविध रितीचे कश्ट, दुखां, बेजाराई, कुडींतली पिडा, मनस्थिती सगळें आसा. आनी हाचे मरिफात त्या दोनी शिसांच्या जिविता बरी आमी बुडच्या स्थितीर आसां, निरेसपणाच्या स्थितीर आसां, रोडच्या स्थितीर आसां. तुजे मुखार आमचे हात आमी उक्ते दवरलेले आसात. तुजे मुखार आमचे हात आमी उक्ते दवरलेले आसात कारण इतलेंच सोम्या तूं आमचो मोग करताय म्हूण आमी जाणाव. तूं आमकां राखून व्हरताय म्हूण आमी जाणाव. तूं आमकां बाचाव करतलोय म्हूण आमी जाणाव. तूं आमचे सांगता रावतलोय म्हूण आमी जाणाव. तूं आमकां तुजी वळख दितलोय म्हूण आमी जाणाव. आमच्या जिवितांतले कश्ट उणें करतलो म्हूण आमी जाणाव. निरासपण आसलेल्या आमच्या जिवितांत नवो बरवसो नवो संतोष तूं दितलोय म्हूण आमी जाणाव. तेन्तास येवन तोच आशा घेवन आज ह्या घडये ह्या पोंतळार तुज्या पांयांतळे आमी आसा. मोगाळा जेजू आमकां तो स्विकार कर, आमकां तुजो आदार दी. तुज्या बेसावांनी तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर. तुजें सांगतपण सदांच आमकां फावो कर. आमकां बाचावी दी, मात्र न्ही सदांच आमचे सांगतात राव म्हणून ह्या घडये सोम्या तुजो आदार आनी कृपा ह्या घडये मागून घेता हांव. कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतासा. तुका आपयतासा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतासा. तुका आपयतासा कष्टांनी नश्टां सांपडाल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांपडाल्यानो मोतीची ईसा
भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरा आपल्या गोपा तुमका तो आपय तसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका आपय तसा मनुष्य कुळासो रक्षक जेजू तुका आपय तसा तुका आपय तसा जिविताचे कष्ट दुखां घेवन सोम्या लाग्या आयिल्ल्या हर एकल्यांक ताणें बुजवण दिली तांकां आपडलें धैर्य दिलें निराशेच्या वाटेन सुमकोवच्या हर एका व्यक्तीक नवो बरवसो ताणें दिलो तांची दुखां ताणें पुसलीं उड्या मासलेच्या जेवणान ताणें वाडलें आनी निमाणें आपणाचे रगत व्हरून तो आमचो मोग करता तो आमचे संगत आसा संसार सरा पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो म्हणली बासावणी ताणें आमकां दिल्या आमी भिवूंचे नाका आमी खावजेवचे नाका आमी रडचे नाका आमी दुखां गळोवचे नाका आमी निराशी जावचे नाका कित्याक इमॅन्युएल आमचो मोग करचो जेजू मनुष्य संगत रावचो जेजू आमकां ह्या घडये ताचे थंय आपयता आमी सगळीं ताचे समोर येवया आमी सगळीं आमचे सगळें समर्पण ताच्या मुखार करया आनी ह्या समर्पणा मुखांतर तो आमकां सांबाळून दी तो आमचे थंय हातोटी घेवन दी तो आमकां सगळ्या रितीन आदार आनी कृपा फोव करून दी म्हूण तसो आदार ह्या मौनपणांत मागून घेवया पातकाच्या कणकां बुडोवन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या पातकाच्या कणकां बुडोवन आसच्या बरवसो सांडून रडोन बसच्या विश्वास पाको रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयत आसा विश्वास पाको रक्षण दिवच्या आमकां तो आपयत आसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा समेस्ता में दिबी गलिया मोगाच्या इश्टानो ह्या आराधनाच्या निमाण्या वांट्यार आमी आसा ह्या पवित्र तळार सोम्याचो अनुभव जोडूंक आमी आयल्या ह्या पवित्र तळार ताच्या संगतपणाचो अनुभव करूंक आमी हांगासर आयल्या ह्या पवित्र तळार सोम्या आमचे सांगता तूं राव म्हूण मागोंक आमी आयल्या विविध देसावां आमच्या काळजा मनांत आसात विविध इरादे आमच्या काळजा मनांत आसात ती सगळीं ह्या घडये युकरिस्तांतल्या जेजू मुखार समर्पण करचें प्रयत्न आमी करया आमच्या कुटुंबाचो आमी उगडास काडया आमच्या कुटुंब देवान आमकां दिल्लें वर्तें बेसांव आमच्या कुटुंबांत ताणें आमकां शांत समाधान दिलां दोदोसकाय दिल्या जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबा जिवितांत ताणें दिलां सांग पुरो इल्ले समस्या आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो काही इल्लो मान आसता पासूंक पुरो कांय राग द्वेशाची बगणां आसूंक पुरो ह्या घडये मोगळा जेजू आमची कुटुंबां तुज्या पांयांतळी आमी हाडटा आमच्या कुटुंबांत तूं सांगात दी आमच्या कुटुंबांत सांगाता तूं राव
तू जावन आसाय आमचो शारोती मगळा जेजू. आमची कुटुंबां तुज्या बेसांवांनी तुज्या मोगांत तूं बरमन ह्या घडये सोम्या तुजो सांगात आमी आशेता. कुटुंबां म्हज्या घरां म्हज्या कुटुंबां म्हज्या घरां म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावूंक जेजू तूं ये जेजू 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 तूं ये रावूंक जेजू तूं ये. सोम्या आमी मागता आमच्या भुरग्या बाळां खातीर, आमच्या युवाजनां खातीर, आमची भुरगीं आमच्या कुटुंबा जिवितांत तुवें दिल्लें दायज. तांकां पळयतना आमचो फुडार, आमचो बरवसा विशीं आमच्या जिवितांत एक नवो बरवसो आमकां मेळटा, संतोश आमकां जाता. ह्या भुरग्यां मरिफात तूं आमचो मोग करताय म्हणलें तुवें दाखयलाय. आमच्या भुरग्यां बाळां थंय तूं उदार जालाय. तांकां बरें शिकप तुवें फावो करते आसाय. जानवायन तांकां तूं बरलाय. हे सुरबेसांवा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मगळा जेजू तांचे संगता तूं राव. विशेश करून तांच्या शिकपा वेळार, तांच्या परिक्षेच्या वेळार तांकां तूं सांगात ती. जानवायन तांकां बरें फलितांश प्रती करून ह्या दिसांनी 10वीची PUCची भुरगीं तांच्या निमाण्या पब्लीक एग्जामाक ती तयार जावन आसात. ह्या सर्व भुरग्यांक सोम्या तुज्या पांय तळे आमी हाडटा. तांच्या बऱ्या प्रयत्नाचेर तुजो आशिर्वाद तूं वत. तांकां तूं सांगात दी. जानवायन तांकां बर, आशिर्वादान तांकां बर, आनी प्रत्येक करून तांचें जिवीत अशें गुणांनी भरलेलें जावं म्हूण आमी मागता. तांकां तूं सांगात दी. प्रत्येक करून तांणी चलोन वेतना, पैन करतना, खेळटना तांकां तूं राखून व्हर. कितें सडून घडना अशें सोम्या तांकां सांबाळून व्हर म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता. कश्टांच्या वेळार इश्ट मुसोसा, दुबावाच्या वेळार भरवोसा. कश्टांच्या वेळार इश्ट मुसोसा, दुबावाच्या वेळार भरवोसा. म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू. हांव तुजे शिवाय जियेना. म्हज्या सांगाता तूं राव ये जेजू. हांव तुजे शिवाय जियेना. मागया आमी प्रतीक करून पिडेशिरीन कसून आसच्या हर एक लोकां खातीर. जायत्या लोकांनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोंक सांगलेलें आसा. सगळ्याच ह्या शेताक सालोरेसाच्या मजतीन आमच्या जिवितांत जायते बरेपण जालां. सांगताच आमी ह्या शेताक हांगासर पावल्या आमच्या बऱ्या भलायके खातीर मागच्याक. मगळा जेजू ह्या घडये सर्व पिडेस्त भाव भयणींक तुज्या पांय तळे आमी समर्पण करता. हांगासर आसची आमी सबार जाणां बऱ्या भलायकेच्या आशेन तुज्या पांय तळे आमी पावल्या. तूं जावन आसाय आमचो दैवीक वयस. पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता मेटांनी आमकां जायतीं गणितां मेळटात. कशें तुवें पिडेस्तां थंय बरें मन दाखयलें, कशें तांच्या जिवितांत तूं एक दैवीक वयस जालोय. आज्या पिरितीन तांची पिडा तुवें गुण केली, नवें जिवीत तांकां फावो केलें म्हणलें. मगळा जेजू त्याच बावडतान आमी तुज्या पांय तळी पावल्या. त्याच पातयेन आमी तुज्या पांय तळी पावल्या. तूं आमकां बरो करतलोय म्हणलें आशेन. ह्या घडये सोम्या सर्व पिडेस्तांक तुज्या भलायकेन बर म्हूण आमी मागता. तुज्या अमोलीक रगतान तांची कूड पवित्र कर. तुजें तें अमोलीक रगत तांच्या गायांचेर शिंपडाय.
तुझे अमोलीक रगत आमच्या कुडीच्या शिरांनी वाळोवन दी. आमचे गाई थांबय, आमची दुखणी कर. प्रत्येक रितीन सुम्या ह्या दिसांनी समाजींत कॅन्सर म्हणली मारेकार पिडे वरवीं जायतो लोक कश्टांत जाला, निराशी जाला, आर्थीक रितीच्या बंदडेंत वचून पावला. सोलवणी तांणी आपणायल्या, तुनस तांचो बरवसो म्हणले तांणी मानून घेतला. सुम्या ह्या घडये सुम्या या मारेकार कॅन्सर पिडे वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं कश्टांच्या सर्व लोकांक सुम्या बावाडटान तुजे मुखार आमी हाडटा. तूं तांकां आपड, गूण कर, बरी भलायकी दी, मोतीक समाधान तूं फावो कर. तांचे तें आंतरीक धैर्य सकत तांकां दी. ही पिडा सुसून व्हरच्याक तांकां आदार आनी बेसांवां फावो कर म्हूण सुम्या तुजे लागीं आमी परतून मागता. Apocisu दैविक स्पर्शन तुझ्या आपडचिसू apocisu apocisu दैविक स्पर्शन तुझ्या आपडचिसू मागता आमी आमचे खातीर. तुज्या पांयांतळी आमी आसा सुम्या, दिंब्यांनी आमी आसा. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत तूं जाणाय. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा तें तूं जाणाय. सबारांच्या आमच्या जिवितांत जायते रितीच्या सोलवणेक आमी पात्र जाल्या. विविध रितींच्या कश्टांनी आमचें जिवीत रेवडलेलें आसा. वी आर फुल ऑफ एम्प्टी नेट्स. वी आर फुल ऑफ एम्प्टी नेट्स. पेद्रूच्या जिवितांत ते खाली जाळ येयल्ले परी तलेस स्थितींत म्हज्यानी जिवीत सुम्या ह्या घडये आसा. हें जिवीत तुज्या पांयांतळी हांव समर्पण करता. तुजेर बरवसो दवरन, तुजेर पातीनी दवरन ह्या सकाळींच्या वेळार तुजो सांगात सोदून हांव हांगासर आयलां. म्हाका तूं पळय सुम्या, म्हजेर तुजी मोगाळ दिश्ट लाय. नवो बरवसो म्हाका दी. म्हजो बावार्थ घट कर. म्हज्या जिवितांत तूं ये. म्हज्या खांदा वयलें तें बरा दिगजू हाळू कर. म्हज्या मोतींत आसचें तें टेन्शन हाळू कर. म्हज्या जिवितांत आसचें हर एक दूख पिडा आटेविटे सुम्या तूं पयस कर. तूं दिताय तें समाधान दादोसकाय म्हज्या जिवितांत अनुभव करच्याक म्हजें तें तूं उदार मोन दाखय म्हूण ह्या घडये सुम्या तुजो आदार हांव मागता. वार्दाकय तूं वार्दाकय सुम्या, वार्दाकय तूं वार्दाकय सुम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वार्दाकय तूं वार्दाकय सुम्या. आमच्या प्रत्येक ते सवा खातीर मागोंक आमी हांगासर आयल्या. जावंक पुरो भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोंक जायतीं जोडी आयिल्लीं आसात. काम मेळच्या खातीर मागोंक जायते युवा जन मनीस हांगासर सुम्या तुज्या पांयांतळी आयिल्ले आसात. खंय कृशेचो वा इतर वावर वा आनी कितें बिझनेसाचें बरेंपण जावन दी म्हणून मागोवन ते सवा घेवन तुजे मुखार आयिल्ले आसात. इतर वैयक्तीक ते सवा खातीर मागोंक सुम्या तुज्या पांयांतळी आयिल्ले आमी आसा. मगळा जेजू, आमच्यो गरजो तूं जाणाय. खंयच्या प्रत्येक ते सवा खातीर आमी मागोंक आयिल्ले आसा ती ते सवा सुम्या ह्या घडये बावाडटान आनी कलतेपणान तुज्या पांयांतळी हांव दवरता. तूं ते स्विकार कर म्हूण मागता. मगळा जेजू, तुज्या परगट जिवितांत तुवें कशें जिवीत फावो केलें आनी प्रत्येक करून तुवें मार्ताक सांगलेलीं ती उतरां तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली. इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. आमच्या जिवितांत सुम्या तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव पाती येता. तूं म्हजो विश्वास घट कर आनी म्हज्या जिवितांत हांव मागोन आयलां तें प्रत्येक ते सवा म्हाका तूं फावो कर म्हूण सुम्या तुजे लागीं कलतेपणान हांव मागता. तूं म्हजो इस मोगाचो हर एक गरजें म्हाका पावस
सो तुझे राव पाथिता जिसु मोगला तुझे राव पाथिता जिसु मोगला कष्टाची मोळा मुझे आयला वेळा तुझे राव पाथिता जिसु मोगला. समयाची बेसावां घेवंक आमी आयती जावया. Itia boda sakramenta sestang naman kuruya purbira rupa bokla noyoriti araya servon vecha uskutwisya Bhavatace Murtivyam Zase Bapa Tase Puta Ullasani Stutiza Podvi Mahima Susna Susna Eka Sthalyat Hasita Dukaiccia spirita sama sami navarta. Amen. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोवगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सुरक तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करताय ससनाच्या सासनाक. Amen. Saci obat mara somi janangano tergandia diwasuya surlokano sentosan mongol pratviye somyaci सेवा ताचे समोर येवला. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सालोरे समरिफात देवान आमचेर केल्ल्या सर्व आशिर्वादांचो उगडास काणता करगां दिवंक आनी सांगातास आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्या गरजां खातीर मागोवंक ह्या पोंतळार आमी सांगाता जमल्या. आयच्या वाचपांत प्रत्येक करून आयच्या सुवार्थेंत स्त्रियेचो बोवाट पळोवन जेजू बरेंपण करता. आमच्या जिवितांत आमी ल्हानपणार घेतलेलो तोच बोवाट जिवाळ दवरच्याक आनी त्या बोवाटा मरिफात देवा तावन बरेंपण आपणावच्याक हे मिसाचें बलिदान आमकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या वेळी आमचें मागणें जावं दी. हे मीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांची दूख आमी दर्या सोम्य लागचें बक्षाने मागया. पातकाची दूख धरून संगता म्हणया हांव पातकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडावन सर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध.
त्यापासून भगवान सदा संकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. महिमा 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 देवा सगी आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सगींच्या राया सुपदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सौम्याची जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सौम्या देवा देवाची शेक तू संसाराचे पाप करता. आमची काकूळट तू बापाच्या उज्यात पोचला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्यान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थया. बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटोवन सलोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. तुझ्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुझ्या पावलांनी चलोवंक आमकां आंबोळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करूं देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली संगातीण करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन सर मन जाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एक प्राणियांक दिलें तेंचें नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं. पूण ताका फावो तसली संगातीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्पुरा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना
ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकूच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली, पूण तांकां लज दिसनातली. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलता ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन फळादायक दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकी वस्तली. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भेंबिरांत आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें सुबांपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराक भियेता ती सुभागी. उभी राहूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान तुमचे थंय लायले आनी तुमकां तारण दिवंक शकता तें उतर नम्रतेन घेया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. जेजू थंयचो भायर सर तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. ह्या विशयान कोणाकय कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताच्या विशयान एक स्त्री येवन आयकताच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे दुवेक देंवसार लागलेलो. ती एक अनभवार्थी जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांताची. आपल्या दुवेक लागलेलो देंवसार दवंडायजे म्हणून ती परतूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दोशी जावन दीत. भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो सोमान्य. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज दनया. तरी भुरग्यांनी उडयिल्ले उंड्या गुडके मेजा पंदा आसलीं सुणीं खातात न्ही. थोड जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशेत तुज्या दुवेचो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची हांतोळणार न्हिदोन आसलेली तिणें देखलें तिचो देंवसार सुटलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाचे इश्टानो,
हाच्या सुवार्थेचेर एक मोठो नियाळ करचें प्रयत्न करूंक आमी मुखार सरया. आमी स्त्रियेचो भावार्थ पळोवन जेजून गूण केल्लें गडीत मार्काच्या सुवार्थेंतलें आयकलें. मार्क अध्याय 7 थंयसर आमकां हें गडीत वाचूंक मेळटा. आनी हेंच गडीत आमकां परत आनी एक सुवार्थेगार मातेव ताच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत थंयसर आमकां हेंच गडीत आमच्या मुखार दवरता. जेजू हें गडीत जाता आसतना तीर आनी सिदोन ह्या प्रांत्यांत येवन पावल्लो. आनी हो प्रांत सादारण एक अनभवडती गांव म्हणून सांगेत. आनी देखून तो एका घरा भितर सरलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो एका घरा भितर सरलो आनी ताणें तें आसचें कोणाक कळीत जावचें नाका आहलें. म्हळ्यार एक अनभवडती गांवाक येवन तो पावलो. आनी तशें म्हणटा आसतना लोकांचे चिंताप आनी कितें आसा देखून हें सगळें मतीन दवरून तो एक वगेस रावचें प्रयत्न ताणें केल्लें. पूण ह्या वेळार एक स्त्रीयेक त्या विशीं खबर मेळ्ळीच. ती स्त्री जेजूक सोदून येता आनी सोदून येवन जेजू लागीं एक उपकार मागता आनी तें जावन आसा म्हज्या दुवेसो देंवसार तुवें सुटय जाय. आनी तो वेळ जेजू आनी त्या स्त्रिये मदें एक संभाशण चलता. देखून हें संभाशण आमी आयकतना इल्लें कॉन्ट्रोवर्शियल म्हणलें बरी आमी समजोवयेत. जेजून कितें सांगलें तिका, पयलें भुरगीं खावन उंडो खावन दादोशी जावं दी. देखून भुरग्यांक दिवचो उंडो काडून सुण्यांक घालचो सोमानय. देखून जेजून आतां भुरगीं म्हणलें कोणाक, सुणें म्हणलें कोणाक, हें आमी समजल्यार एका रितीचें एक चिंताप. म्हळ्यार एक इल्लें कॉन्ट्रोवर्शियल उलोवणें जालें कोणा जेजू तावन म्हणलें बरें आमी समजता. पूण तशें न्हय. ह्या उतरांत एक गूंड चिंताप आमकां दिसून येता. हांगासर भुरगीं म्हळ्यार जेजून सांगलें पयलें भुरगीं खावन दोशी जावं दीत. म्हळ्यार जेजू कोणा खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो, कोणाच्या खंयच्या वर्गाच्या लोकांक साल्वांसांव दिवच्या खातीर. आनी तें जावन आसा जुदेव लोकांक साल्वांसांव दिवच्या खातीर, जुदेव लोकांक. आनी देखून ही भुरगीं जावन आसात देवान विंचून काडलेली परजा. देखून जेजू तांकां भुरगीं म्हणून वलायता. तर जेजून उपरांत सांगलें भुरगीं खावन दोशी जावं दी, पयलें साल्वांसांव जुदेव लोकांक मेळोवन दी. आनी तर भुरग्यांक दिवचें खाण काडून सुण्यांक घालचें सोमानय. आमच्या घरांनी आमी मनजातींक पोसता आनी श्रावत आमकां कळीत आसा आमी केदाळा मनजातींक खावंक घालचें. मनजातींक खावंक घालचें घरच्यांनी पुरो जेवण जाल्या उपरांत रांदून पयलें वचून वाडना आमी आमच्या घरच्या मनजातींक आमी दवरना. तशें तेंचो चिंताप हांगासर आमी हाडयेत. म्हळ्यार जेजून हांगा सांगता आसतना त्या स्त्रियेक जेजून सुणें म्हणून वलायलें वय. पूण हांगासर एका नकारात्मक दृश्टीन काडूच्या बदलाक एका कृशीन एक पॉजिटीव. म्हळ्यार तेणें जेजून सुणें म्हणून उल्लेख केल्लो तिका म्हणून अर्थ आमी काडूंक जायना. घरांनी जेजूच्या काळार घरांनी सुण्यांक पोसताले आनी सुण्यांक पोसता आसतना तांकां खाण घालचें एक आमी कशें आमी घरांनी आतां जेवणा उपरांत खाण घालता तें. पूण आनी एक खाण कालें तांकां मेळटालें गे. म्हळ्यार ही सुणी घरांनी खावंक जेवण जावंक बसता आसतना तांच्या मेजा बोवारी तेणे बसून आसतालीं. त्या काळार जेजूच्या काळार 2 रितीचे ब्रेड वापरताले. ब्रेड खाण एक ब्रेड तें खावचें मनशांनी सगळ्यांनी खावचें तलें खाण ब्रेड. आनी एक ब्रेड कितें म्हळ्यार हांचें जेवण जाल्या उपरांत त्या ब्रेडांत हात तांणी पुसचे आसले, नितळ जावंक पुसचे आसले. आनी तें पुसून जाल्या उपरांत तें ब्रेड कितें आसा तांणी घरांत तांणी पुसल्या सुण्यांक तांणी तेंच मेजा सकयल खंय आसात तांकां तांणी घालचें आसलें. हात पुसले आनी ते कुडको तांकां घालचो आसलो. देखून ती स्त्री कितें सांगता, भुरग्यांक दिवचो तुवें सुण्यांक घालीचें म्हणना. पूण आनी एक वांटो आसा न्ही गी, तो वाट्याचे मनी सकयल पडलेली सुणी खातात न्ही गी म्हणून. म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें, साल्वांसांव पयलें जावं दी, त्या तुवें कोणा खातीर आयल्या तांकां मेळोवन दी. पूण आनी एका कुशीन तुका पाती येतल्या व्यक्तीक ती साल्वांसांव दिव येत न्ही गी म्हणलें चिंताप. तें साल्वांसांव फावो जायत न्ही गी म्हणलें चिंताप. आनी देखून जेजू ही उतरां त्या स्त्रियेतावन आयिल्लेंच त्या स्त्रियेचो भावार्थ तो पारखिता. म्हळ्यार ती स्त्री जेजू थंय असलो एक पातयेनी बरोवसो दवरन भावार्थ दवरून ती त्या घरा येवन पावली. आनी त्या भावार्थाक लागून जेजू तिच्या जिवितांत बरेंपण करूंक शकलो. ती भावार्थाची उतरां तिच्या तोंडांतावन आयलींच जेजू म्हणटा तर तुजो भावार्थ व्हडलो, वस तुका कितें जाय तें तुका फावो जातलें. देखून मोगाच्या इश्टानो हें घडीत नियाळ करता आसतना आमच्या मनशा जिवितांत ती हो भावार्थ
कसो आसा म्हणले एका रितीचे चिंता पाठोवंक हें घडीत म्हाका आनी तुमकां एका रितीन एक आपोवणें म्हणलें बरें आसा. बोवाट म्हळ्यार कितें? एक आवय आपल्या घरा भितर शिकोवन आसलेल्या भुरग्या लागीं सांगता खंय, पुता आज राती पावस येवंक मागणें कर. रात चल्ली, लगभग 9-10 वरां जाल्लीं कोण ना. आनी ह्या वेळार आवय आपल्या बुधवाय लागीं सांगता, आज राती बरो पावस येवंक देवा लागीं माग. तोळदू म्हणालें खंय, ना मम्मी हांव मागीन आज. काल्याक मागनाय? कित्याक म्हळ्यार हांवें उडोलो खेळटना म्हजे 2 डॉल्स बॉम्बे आसात ते भायर हांवें दवरलें. आतां हांवें मागलें जाल्यार पावस आयलो जाल्यार ती डॉल भिजतात, देखून हांव मागना म्हणून. त्या ल्हान भुरग्यान दिल्ली जाप एका रितीन म्हजें आनी तुजी मोत उजवाडावंक शकता. तें भुरगें ताच्या जापीन तर सांगता की बोवाडतान मागलें खंडीत मेळटा म्हणल्या उतरान. हांवें मागलें जाल्यार पावस येता, देखून हांव आज मागना, पावस येवचें नाका म्हणून. म्हाका चेस्त्रानो, असलो बोवाट क्रिस्ती बोवाट मनशा जिवितांत दाखोवची गरज आसा. सबारपोटी आमच्या जिवितांत तें उणेंपण येता आसतना वा बोवाट दंडळची स्थिती येता आसतना आमी सवालां विचारची स्वाभावीक. पूण हो बोवाट वा हे कश्ट दगदणी कितें येता आसतना 2 रितींनी आमचें क्रिस्त जिवीत आमी स्विकार करयेत. एका रितीन पॉझिटीव आनी एका रितीन नेगेटीव. पॉझिटीव म्हळ्यार हे कश्ट आमरिफात देव म्हाका म्हजो बोवाट एका रितीन पारखूंक प्रयत्न करता कोण ना, देखून हो बोवाट म्हजो घट जाय. हो बोवाट हांवें तीर सांबाळी जाय म्हणलें प्रयत्न. आनी एका कुशीन एक इल्लें चड उणें जाता आसतना, इल्लें मागलें मेळनासतना जाता आसतना वा इल्लो वेळ सडीत वेता आसतना आमी सबारपोटी नेगेटिविटी, म्हाका मागल्लें देव दिना, हांवें कित्याक माग जाय, कित्याक हांगासर वच जाय, हें सगळीं सवालां एका कुशीन आमच्या दोळ्या मुखार आसात. देखून फेथ वर्सस फियर, फेथ वर्सस फियर, बोवाट आनी भें हे दोनीय सबारपोटी मनशा जिवितांत खेळटा. आनी असो परिणाम जावन सबारपोटी आमी बोवाटाक वेंगच्या बदलाक त्या भें म्हणल्या स्थितीक वचून पावता. आनी हेचे मरिफा सबारपोटी बोवाट सांडचे वा दुसऱ्या इतर गरज नातल्या वा अधर्मीक संगतींत आमचें जिवीत वडचें स्वाभावीक चिंताप सबारपोटी आमच्या जिवितांत जाल्लेलें आसा. देखून आज ही स्त्री सुवार्थेंतली आमकां कितें समजयता? बोवाट म्हणल्यार 3 संगती आंतवाटापून आसात. एक पर्सिस्टन्स, पेशन्स आनी पर्सिवियरन्स. पर्सिस्टन्स म्हळ्यार मेळटा म्हणसर दाक्षेवंक ना, रडोवंक ना, कितले वेळ जावन दी हांव राखून रावता. तिणें तिच्या जिवितांत दाखयलें पर्सिस्टंट. दुसरें पेशन्स, ती सोंसतीक जाली, जेजूच्या उतरांक ती आयकली, जाप दिवंक पावली आनी ह्या मरिफात जेजू दितलो म्हणली एक सोंसणीकायेन राखचें तिका एक अवकाश फावो जालो. आनी तिसरें तिरासन, पर्सिवियरन्स. ती तिरासन जाय. देव ATM कार्ड न्ही, देव मॅजीक करचो मनीस न्ही, मॅजीक करचो अशें करून तक्षण काण दिवंक शकता. पूण देव मनशाक दिता आसतना, म्हाका आनी तुका दिता आसतना आमचे काळीज पळयता, आमचो बोवाट पळयता आनी हो बोवाट कसो आसा म्हणलें सारकी समजणी घेवनूच देव मनशांतय ताचो महत्व दाखोवचे प्रयत्न करता. देखून आज मोगाच्या इश्टान ह्या दिसा सोम्या सांगता ताच्या आजारपणांत आमी हो वेळ करशिला, हो 2 परमसरीचो वेळ जेजूच्या पांयांतले आमी करशिला. ह्या पुणशेताक आमी आयल्या, मागोवंक आमी आयल्या, विशेष ते समा खातीर आमी मागोवंक आयल्या. देखून आज ही स्त्री सुवार्थेंतली आमकां हेंच चिंताप आमचे मुखार दवरता. पर्सिस्टन्स, पेशन्स आनी पर्सिवियरन्स. सोम्या सांगता आमचो बोवाट घट जावन दी, कित्याक हो बोवाट आमकां उणें जालो जाल्यार बोवाटा मरिफा त्या उण्या बोवाटान कितेंच जावंक जायना. अब्राहमाक देवान इजाकाक बली दी म्हणटा आसतना अब्राहम भियोवना, अब्राहम घेवन गेलो आपल्या पुताक बली भेटयता, कित्याक देवाच्या आदेशाक काल जालो. बोवाट ताची करणी ताणें केल्ली, कित्याक अब्राहमाक कळीत आसलें आपणाच्या पुताक हांवें जिवेशी मारलो जाल्यार त्या मेल्ल्या कुडीतावन देव एक नवे राष्ट्र उत्पन्न करतलो म्हणली पातयेनी ताच्या काळजांत आसली आनी त्या पातयेनीक लागून अब्राहम बोवाट ताचो बापाय जावंक पावलो. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असलो बोवाट जियोंक जेजू आमकां आदार दिवं. आमच्या कश्टाचो
वाइन कासो पोरवाकीसो आमच्या कष्टांचो स्वीकार करून बापा गोड कामा सांग क्रिस्ताच्या स्वीकार करून बापा Cristaच्या संतोष परिदायच्या अख्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता परत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करी बापा संतोष परिदायच्या अख्या दिसा घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता परत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करी बापा स्वीकार तूं करी बापा म्हज्या मोगाचें आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक मागया हे तुमच्या हातांत तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावा सहज मानून घे प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान दिलेली जिविताची वाट आपली करून सालोरे जमनीन तोपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाच्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो त्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासत आमच्या जिवितात तुका भेटोवन दिता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची कळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय नेशमच्या सक्तकान क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती पृथ्वीर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस बापा करोस तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात आपले कुशीन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो आपल्या आशिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची
तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सास्ती कराराची हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भवडत सुगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. जिविता सोंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेंतल्या आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा चराड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती भगियन जुजे तिचो पती भगियन धर्मदत्ता भगियन लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे संगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज संकायो तुझी कशी सदाच आसता तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची दुबात खांब गोस आनी आमकां ताणें पडोवन येवं नाका सर्वेस्परा सर्वायटा विज्ञानांतले आमकां सदांच राखून वर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कितारे सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदत्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमची पातकां तो पळय नाका पण आमी सुमेस्तांच्या बावडताचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ. तुजे येतानी राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जिवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सभयास मोगा सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप केले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप केले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप केले आमकां शांती दी.
जावन आसा जेजू क्रिस्त आमच्या बावार्थाक लागून आमच्या जिवितांत बरेंपण करचो आजापां करचो आमच्या काळजांत येता ताका सेवंतेले आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. गाळ बापा आमी घेतल्या प्रतिमोगाच्या जिवना वरवीं सालोरेसाच्या काळजाबरे आमची काळजां दरबार भाव भयणीच्या कश्टाक आनी आलो पदऱ्यांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांच्या आनी भक्तेल्यांच्या राखूंक आमकां जागृत कर नेका पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव फी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन.
मुगाळ भाऊ बहिणीनो आयच्या दिसा प्रधान याजक जावन बोवा परबायचें आराधन सोलोन व्हरन मिसाचें बलिदान भेटोवंक देवाचें उतर आमकां दिल्ल्या मनादीक बाप रोशन डिकोन्ना YCS डिरेक्टर मंगळूर DSS तांकां तुमच्या समेत तांच्या नांवें देव बरें करूंक म्हणटा विशेश जावन युवा जनाच्या ह्या मिसावांत ट्रेनिंग करूंक तांकां तसो सोमी आशिर्वादान बरोवन दी आमचो पात्रोन सालोरेस तांच्या मिसावांत आदार दिवन दी म्हणून मागता आयची तेसाची आनी लितुर्जेची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूंक आयच्या दिसा प्रायोजक रावल्यांक पिचेंद्र रावल्यांक मनाच्यो वाती दिवंक उलो दिता सर्गींच्या मोगाळ बाप्पा आयच्या दिसा ह्या पवित्र थळाक आमच्या पवित्र कामा खातीर विविध रितींनी दान दिल्ल्या मुर्तोम रावल्ल्या प्रायोजक रावल्ल्या सर्व आमच्या भक्तिकांचेर तुजें बेसांव घाल तांकां ही वात तांच्या घरांत दिवटोनेर तेणी दवरता आसतना ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या सांद्यांक आशिर्वाद जायसो कर आनी विशेष रितीन तांचे तुजी बेसांवां घाल हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयचे जेवणाचे प्रायोजक आयवन जानेट ज्योती डिसोजा मियार आयवन जानेट ज्योती डिसोजा मियार. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां डॅरन डिसोजा कणजार डॅरन डिसोजा कणजार अमांडा अडोरा क्रिस्टल डिसोजा कतार अमांडा अडोरा क्रिस्टल डिसोजा कतार गॉडविन मोंतेरो मुंबई गॉडविन मोंतेरो मुंबई स्वीडल प्रिया कॅस्टलिनो नक्रे स्वीडल प्रिया कॅस्टलिनो नक्रे जोसेफ डिसोजा मूडबेळे जोसेफ डिसोजा मूडबेळे निक्सन लोबो किन्निगोळी निक्सन लोबो किन्निगोळी रोनाल्ड एंड फॅमिली दुबई रोनाल्ड एंड फॅमिली दुबई UM डिसोजा बैदाळ ये UM डिसोजा बैदाळ ये फ्लोरा फेर्नांडीस नक्रे फ्लोरा फेर्नांडीस नक्रे ऑस्टिन कॅस्टलिनो एंड फॅमिली मुंबई ऑस्टिन कॅस्टलिनो एंड फॅमिली मुंबई आलिस्टर डिसोजा उद्यावर आलिस्टर डिसोजा उद्यावर रोविना डिसोजा मिलाग्रिस रोविना डिसोजा मिलाग्रिस कल्याणपूर एलॉइस बर्ग्रॉफ जर्मनी एलॉइस बर्ग्रॉफ जर्मनी आयचे मुर्तोमो जेम्स डिसोजा अबुधाबी जेम्स डिसोजा अबुधाबी विलियम डिसोजा कल्याणपूर विलियम डिसोजा कल्याणपूर ग्रेगोरी मेरी टेलिस फॅमिली कुंटलपाडी ये ग्रेगोरी मेरी टेलिस कुंटलपाडी ये ग्रेगोरी मेरी टेलिस कुंटलपाडी ये 3 मुर्दोम ऑस्टिन एस्टलिन शॉन चर्च बी एस्टलिन शॉन चर्च बी आल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा अलंगार आल्बर्ट फ्लोरिन डिसोजा अलंगार. आनी कोणीय जर नांवां आसून गेल्यांत तांणी येवन वाती स्विकार करीत. Saloresu mogasu shipai vorto Jesuso Runzu bliada kyanso sharodiamso Saloresu mogasu shipai vorto Jesuso Runzu bliada kyanso sharodiamso Saloresu mogai Saloresu dayai Rigadisa Saloresu mogai Saloresu dayai Dituji mazalama Rigadisa Saloresa magnei ये जैतेवन मार्तिरा सालोरेसा तरण्या ब्रायरस भवर्त खातीर कठीण कस सोन जीव दिल्या आयक आमचें कळतें मागणें वर्ध्या पातेरेन आमी तुजे चर्चेंत आयल्या
जीव भावार्थ तेरे बरोबरचो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग गांजोवन दी आमच्या बेसाक श्री सावन निश्कळपण आमचे थंय परजळचें कर आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारीक वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयचें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेचिडेन आनी कश्टान वरांत आसलेल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाचें कर आनी भावार्थ्यांक आनी भावार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड देवाची वळख मेळाची कर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचें राज संवसारार विस्तरोवन दी आमच्या कुडीयेत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक सालोरे समकांत्र मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात गरजागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या पासत अर्गां दितात विजा मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात इंटरव्यूंत पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात आंगार आसल्लें फळ नपयस जाल्ल्याक अर्गां दितात भायर पडिल्लें भांगार पाटी मेळिल्ल्याक अर्गां दितात घर फावो केल्ल्याक अर्गां दितात बरी सैरीक मेळिल्ल्याक अर्गां दितात बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दितात काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात हात दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात घर बांदपाचें काम बऱ्यान संपयल्ल्या खातीर अर्गां दितात परगांवांत काम मेळिल्ल्याक अर्गां दितात बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्गां दितात पांयांची गांठीची दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात ह्या वेळार आमी उडासां काडया आमकां मेळिल्ले सर्व उपकार सालोरे समकांत्र आमच्या जिवितांत लाभल्ल्या हर एक उपकारा खातीर ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया प्रत्येक जावन आमकां हर एकल्याक जायते उपकार मेळिल्ल्यात ते सक्कड ह्या घडी उडासां काडया आनी अर्गां दिवया महिमेच्या देवा आकुतीच्या सागोरा संतोषान आमी नवळ्या महिमेच्या देवा आकुतीच्या सागोरा संतोषान आमी नवळ्या भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गावूया आनंदान ताका हरसिया आनंदान ताका हरसिया जायत्या जाणांनी हांगासर त्या सावां सांगलें आसा मागोंक विनंती केल्ली आसा 97 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक 21 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 30 कुटुंबांनी शांत समाधान आसूंक 17 जोड्यांक भुरग्यांचें धेणे लाभोंक 31 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक 53 जाणांक बरें काम मेळोवंक 17 जाणांक विजा मेळोवंक 12 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक 11 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक 13 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक 15 जाणांनी आमाल पियोने सोडूंक भायर पडिल्लें भांगार मेळोवंक तेगांक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 10 जाणांचे घर जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक चोरी जाल्लें भांगार पाटी मेळोवंक 9 जाणांचें काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक 13 जाणांक बरो घर जागो फावो जावंक 14 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 6 जाणांचें मन परिवर्तन जावंक 22 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोवंक 12 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोवंक दोगांची मानसीक पिडा पयस जावंक 12 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक 15 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 20 भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावंक 14 जाणांचें पोयन बऱ्यान जावंक 12 जाणांचें बिझनेस बरें जावंक 9 जाणांच्या मोतीची वायट चिंतनां पयस वचोंक 11 जाणांची कृशी बऱ्यान जावंक 30 जाणांचे शेळ ताप कोंकली गूण जावंक 39 जाणांचे हात पांयांची गांठीची दूख गूण जावंक 13 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 26 जाणांक सर्व कुडीची पिडा गूण जावंक
100 जणांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 12 जणांचे दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक 14 जणांचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक 8 जणांची कॅन्सर पिडा घूण जावंक 7 जणांचे किडनी पिडा घूण जावंक तेगांची लिव्हर पिडा मुलव्याधी पिडा जॉन्डिस घूण जावंक समकोळ केसोळी नपैंस जावंक 5 जणांच्या हातापायांचे किळे नपैंस जावंक 8 जणांचे पेंकाट दूख 9 जणांची हार्टाची पिडा एलर्जी पोट दूख शिरांची पिडा गॅस्ट्रीक पिडा पाट दूख अस्थमा घूण जावंक आंगार पडिल्लें कथा मजवंक 14 जणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक PCOD घूण जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक कामाचे मनीस मेळचे बसोत प्रत्येक तेसावा खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा मस्कत आनी दुबायंत जावन आसची रितीर बऱ्यान जावंक आनी सोम्याची सुवार्ता रेक्टर बापानी थंयसर दिता आसतना त्या लोकांक क्रिस्ताची खरी वळख जावंक आनी लोकांन भक्तीपणान तांचो भाग घेवंक एका भुरग्याक उजव्या हाताक बोळ मेळोवंक 2 भुरग्यांचे ADHD समस्ये परिहार जावंक एकल्याक कॅनडाची PR मेळोवंक 2 बरी सैरीक मेळोवंक एका भावाक आंगांत बोळ येवंक ताची भलायकी बेगीनच बरी जावंक एका स्त्रीयेक परगांवांतलें काम ओगडायलां तें परत पाटी मेळचें पासत मागोवंक विनंती केल्या घर बऱ्या मोलाक विकून वेचे पासत घरांत आसचे सक्कड समस्ये पिडा शिडा घूण जावचे पासत एकल्याचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासत एकल्याक बिझनस बरें जावचे पासत मागोवंक विनंती केल्ली आसा तशेंच आमचे हर एकल्याचे गरजो तेसावां जे कितें आसात सक्कड आमी समर्पण दिवया सर्गींच्या मुखार बापा ह्या वेळार हांगासर आसच्या ह्या सर्व भक्तिकांचेर तुजें बेसांव घाल तांचे गरजो तेसावां हाडन हांगासर ती आयल्यांत सालोरेचा मुखांतर भक्तीपणान मागल्लें मेळटात म्हणल्या बरोबर शांती हांगासर आसात तांचेर हर एकल्याचेर तांच्या कुटुंबाचे समस्ये तांची पिडा शिडा सक्कड तूं जनाय सालोरेचा मुखांतर त्यो तांकां सक्कड बरें पोवन लाभाचें कर म्हूण आमी मागता ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಅವರು ಬೇಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಕೃಪಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇತರ ಆಗುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ अर्पिಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ಹರಸು ದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುದೇವಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದಾನ
स्तोत्र येशुदेवा शिकी भवर्थ बर्माने बोरी क्रिस्तांचिनी जियोन बगी मरण मरण सरगा तुझे संगता ससनाक देवा खगोल सुंचे पाक आमा सुमी स्थान फोकर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव जे राजम गयो तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव आमचो दीस पडतो ग्रासा संकांदी आणि आमचे सगळे आमिषदान तशामची पत्काम बगोस गान पडोनका पूर्ण वाईटांतले आमकां निवार सालरेस मार्थिराम बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी भोवसो प्रार्थया ये सर पदवीदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उच्चाचेर जैत वरशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची खेंडा आमी पालवय शिंकर म्हण आमी लालयन मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आता विशेष रितीन प्रधान याजक सर्व पिडेस्त बसत मागता भवार्थान मागल्लें खंडीत आमकां मेळटा म्हणजे त्याच भवार्थ दवरन आमची सर्व पिडा शिडा आमी समर्पण दिवया आमच्या घरांत आसच्या सर्व पिडेस्त बसत आमी मागया आमच्या कुटुंबांत जर कोणी पिडेस्त आसात तांकां समर्पण दिवया जर आमच्या शेजारा पिडेस्त आसात हांगासर तुमकां कसलीय पिडा आसा सकड समर्पण दिवया तोच चालो रेस ही सर पिडा गुण करून दी जिजू लागीं विनंती करून दी म्हणून आमी मागया सुम्याचे नवी आमचो आदार सुम्या दयेन आयक आमचे मागणे आणि म्हजे बाप तुझे सचिन पावन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तो आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तुजे आळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवाडलेल्या सरबान पासंतले तांकां सोडय मतेची कुडीची सर दोख आनी तांचे ताण पयस कर तुज्या गणीत काकुळतीचेर प्रतीन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें मेळ्ळी ददुसकाय तांची जावं अशें शांती जोडलेली ती तुजी साकरां तुजो क्रिस्ताचे शिकोवन आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान रावो तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडकार सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपण्या वरवीं प्रत्येक जावन आमचेर हर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद वत कृपेचो शिवर आमकां हर एकल्याक तूं वत प्रत्येक जावन ह्या पवित्र तेलाच्या मागणेन आमचे थंय आसली चक्कड पिडा शिडा तूं पयस कर आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी दी मतीचें समाधान तूं फावो कर आनी विशेष रितीन आमकां हर एकल्याक तूं बऱ्या भलायकेन मतीच्या समाधानान तूं दवर म्हणून आमी मागता
मोती सतालो रेसा वंदना आमी करता तुका वंदन तुका इष्टा जेजूच्या वंदन घे आज भोगताचो तुज्या महिमा गायली तुवें देव बापाची सर्वच दिले करूंक कुशीताची वाकडली स्तुती क्रिस्तारायाची सेवा करून तुप्या धाकट्याची वंदन मोती सतालो रेसा वंदन आज आमी करता तुका वंदन तुका इष्टा जेजूच्या वंदन घे आज भोगताचो तुज्या पुत्राचो आमकां मोरी आशिवाती जेजूच्या पवित्र काळजा आमा सर्वांक दितोचे आशीर्वाद भगवंतलो रेसा आमा पसत विनंती कर भगवंतुचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.